स्वादी जेसू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेसू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेसू तू बरी बरो तूंच आमच्या जिणेचो एकच तारो सोम्या जेसू तू बरी बरो तूंच आमच्या जिणेचो एकच तारो जेसू मोगाळा Maria आराधन तुका दयाळ ठाकूरदास सोमी आमचो जेसू दयाळा ताका आमी आराधन करया आराधन तुका मूर्ते सागोरा पवित्रात्म्या आमचेर वता तो आराधन तुका ये सडवोंडारा सडवोन करता राखण करता तुका हालेलुया हालेलुया जो बरें थाळोच त्या सोम्याक Alleluia, 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 आमची थैर आणि आमची सगळो जीव ताका समर्पण देवया हो थोडो वेळ आराधनात करसूंक सोमिया तूं म्हाका बरें मोन दी तुजे काळी सोंक तें कर तुज्या मोवाळायन तुज्या काकुळटीन तुजे दयेन तें बर आमी समेस्तांनी एकामेका खातीर मागोवंक आनी ह्या पुण्य आमी सर्व आसून ह्या पवित्र तळार आमची मागणी भेटोवंक देवकरीचे बलिदान अर्थ बरी रीती भेटोवंक आनी आराधन करूंक तूं आमकां एकलेगी आयती कर सक्तेन बरो जो जीव जाता पवित्र आमचेर तूं धाडून आमची जिवीत नंदन कर सोम्या आमकां समेस्त तूं राखून वरचो देव तूं आमकां सांबाळून वरचो देव कसलो आकांत हांव संपटल्या वेळार सैतानाची सरपदवी मोडून उडोवंक इथाळणे तावन आमी भायर येवंक सांकलीत तावन आमी सुटोवंक तूं आमकां सडवंडर तूं जावन आयलोय आनी आमची सगळी सडवण तुवें केली तुजें अमोली रक्तान आमकां एकल्या की आमच्या पिडेशिरी थावन आमच्या कश्ट नसता थावन आमच्या मनस्तापात थावन आमच्या बेजारायतान आमच्या सगळ्या दुश्ट शक्ती थावन आनी सर्व रितीच्या मनपसंत तुवें आमकां सगळ्यांक सोडयलें आमकां बादशाही दिली ह्याच धैर्यान आमी तुजे उलो मारता आनी आमकां थोडो वेळ तुजे सांगत रावूंक तुजे सांगता वेळ करसूंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 ये सोडवोंडा
आनी भयणी, ते सोमियान केल्लो त्याग सॅक्रिफायस तसो मोग ह्या आराधना वेळार खंडिसून आमी अनुभव करूंक शकता. जशें एक कुटुंबाचो वडील कुटुंबाचे सांदे आपल्या कुटुंबांत सगळे त्याग सॅक्रिफायस करून आपल्या भुरग्यांना कितें आशेतात, धन दौलत न्ही, बगार भुरग्यांचो मोग आशेतात. भुरग्यांनी व्हड जाले म्हळ्यार आमचो मोग करी जाय, आमकां सांबाळी जाय म्हणून. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळून व्हरचो, आमचो मोग करन सर रितीच्या बांदपासून सुटका दिलो तोच देव आमचे हें साशेता. व्हड कानीक व्हड रितीच्यो रिवाजो न्ही, बगार आमचें खालतें मौन, खालतें काळीस, मोवाळाचें जिवीत, समाधानी जिवीत, बोगसानी जिवीत हेंच तो आशेता. हीच कृपा ह्या आराधने सुरवेर आमी मागून घेवया. हे बरें वांग बरयल्ल्या पत्रांत आमी 13व्या अध्यायांत 20व्या वळींतल्यान अशें आयकता आमी, सासणीकराच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या श्रेश्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तो समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर्व तराच्या बरेपणान तुमकां भरूं. ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्त मरिफात तुमचे सवें तो आसा करूं. त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन, आमेन, आमेन. मोगल भावानी भयणी, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडुल्लो. हांगासर असल्या पातकी मनशांनी जिणी बदलून त्या देवाक महिमा दिवच्याक देखून जेजू ह्या संवसारी आयलो. आमकां सगळ्यांक जायते पटी समजोशें केलें आनी जायते जाणां ताची तें परतलीं आनी जायते जाणांनी ताका नेगार केलो. देखून ताणें कुर्साच्या मरान सुचचें पडलें. तर आज आमी ती समजून घेतली, देवाचें उतर प्राप्त जाल्ली परस आमी. देवाचें उतर आमच्या हाती आसा. आमच्या तळवेर तें बरोवन दवरलां. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आमच्या अर्येक तळवेर तें बरोवन दवरलां. आमी जायते पडवी ह्या संवसारी गजाली फाटल्यान वचून संवसारी संगतींनी आमी मेतेर जावन असमाधानान जियोवन आमी हें सगळें विसरोन सोडचें पळयता आमी. देखून ना समाधान, ना बोगसाणें, अशांतीचें वातावरण हेंच मनशाक जियोवची रीत जाल्या. देवाक थोडो वेळ दिवंक, कुटुंबाच्या मागण्या सांगाता मेळूंक, कुटुंबान देवाक आमी पयलो जागो दिवंक, हे सर्व संवसारी संपत्तीच्या मदें देवाक प्रमुख जागो दिवंक विसरल्ल्या वेळार आमी एक तराची बोंब्या पुजा म्हणले बरी ह्या संवसारी वस्तूच्या गुलाम आमी जावंक पावता आमी. देखून हो वेळ मोगाळ भावानो भयणीनो, आमी देवाक अर्शिया, देवाची आमी स्तुती करुया, देवाक मानता तसली जिणी जियोवच्याक आमी ल्हान ल्हान मेटां काडुया. तो सोमी आमकां ताच्या मोगांत, ताच्या सक्तेन, ताच्या दयेन, ताच्या काकुळटीन आमकां सगळ्यांक बरें जिविता कुशीन उतरोवंक आमकां साध्य करतलो. देखून हें उतर आमी उगडास दवरुया. देखून हें उतर आमकां अर्येक लागीं जेजू आसा पावणे दिवन सांगता, तो समाधानाचो देव बरेपणान तुमकां भरूं. मनशां न्हय, वा कितें वस्तू न्हय, हे प्रापंचीक जिवितांत मेळचे सुखान न्हय, बघा तोच आमकां पवित्रपणान भरूं आनी बरेपणान भरूं. देखून कितें करीत आमी ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें आमचें थंय कितें दिलां तें बरेपण आसा करूं. आनी त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा सासनाच्या सासनाक. त्याच क्रिस्ताक देखून आमी करचे अर्येक संगत्यो क्रिस्त नांवान केल्यार ती तांतू फाटल्यान आमकां यशस्वी मेळटा. यशस्वी फाटल्यान संतोष मेळटा. संतोशा फाटल्यान आमकां दादोसकाय जाता. दादोसकायेंत आमकां बरें जिवीत मेळटा. देखून आमची भलायकी बरी जाता. जर येरायन टेन्शनांत मोतीचें तें साबार सवाल आमच्या तें बरोवन वमतल्यार आमी कितें केल्लें आमकां असमाधान जाता. असमाधान आमकां आमची भलायकी बिगडशें करता. देखून मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी चिंतया, जर देव आमचे पक्षेक आसा, सा पावलान म्हणली उतरां, तर हांवें भियोवचें कोणाक. जर देव तुजे आनी म्हजे पक्षेन आसा तर हांवें भियोवचें कित्याक.
भियोंची गरज ना. सर्व आमी आतां त्या सोम्याचो मोग आमी नियाळया. त्या सोम्यातय आमी लागीं सरून ताची कृपा मागया. ताचे थंय आमी ददुसकान जियेवया. आतां एक घव्या गीत तुजो हांव मोग करता. सर्व आमी सांगाता मेळून हें गीत आमी गावया. तुजो हांव मोग करता. सर्व आमी उबे रावया. थाळयो पेटून गावया. तुजो हांव मोग करता जेसू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्गां दिता जेसू. तुका हांव अर्गां दिता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुजी हांव स्तुती करता. तुजी हांव स्तुती करता. तुजी हांव स्तुती करता जेसू. तुजी हांव स्तुती करता. आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुजी हांव सेवा करता. तुजी हांव सेवा करता जेसू. तुजी हांव सेवा करता. आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरचो ना. तुज्या पांयां
तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव आयतलो हांव फाटी सरसोना हालेलुया मोगल भावा बहिणी बसया आमी गितात आमी गायलें तुज्या पांयां तळा हांव रावतलो ताज्या पांयां तळा आज आमी आयल्या हांगासर ताज्या पांयां तळा आज रावून आमी हांगासर आराधन करूंक शकल्या आमी ताजो सेवक सालोरेस ह्या जाग्याक येवन हांगासर अजाप घडलें अजाप केल्लें आमी सोम्यान ताच्या मुखांतर गेलें देखून आमी हर एक पोटी ताच्या भक्तीपणांत आमी म्हणटा सालोरेसा आमा पासून विनाती कर मुगाळ भाव आनी भयणी आमकांय ती बरी वाटेन चलोवंक सोमी आमकांय धैर्यान भरता आपोवणीता आनी तुमी जाया तशें जी कोण देवाचें उतर आपणा थंय घेवन चलतात ते पर जी येतात ती करीस बागी जी कोण देवाचें उतर घेवन आनी ते परी चलतात आनी हेरांक जियोवंक शिकयतात देखून आमी गे जय आमी तशें जिये जय आनी हेरांक आमी जियोवंक शिकय जय जायते पटी आमकां मेळ्ळें बरेंपण आमी दोन कानगोंचे संवसारान साबार पळोवंक मेळटा देखून आमकां क्रिस्तांव जिविताक प्रमुख वांटो आसा तो वांटो कितें जावन आसा चॅरिटी आमी म्हणटा आमी चॅरिटी चॅरिटी म्हळ्यार दान धर्म व्हडो डोनेशन दिवचें चॅरिटी न्ही तें डोनेशन दिवचें कित्याक कितें एक बरेंपण जावचें पासत पूण चॅरिटी म्हळ्यार कितें आमकां जायते पटी आमकां विजन हांवें खंय गे खंयचे बांदपाक हांवें मस्त पयशे दिले 5 लाख दिल्यात मुखार भाव आनी भयणी चॅरिटी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एका व्यक्तीक वा तुमच्या शेजारा वा तुमी पळोवन आसल्या व्यक्तीक जर तर मूलभूत सौकर्य ना वेवस्था ना ती कसली पयलीं जावन एका मनशाक खाण जेवण नंतर त्या मनशाक आमी पळोवनी स्पंदन करिना तर कोरोना वेळार आनी तशेंच सुनामी आयिल्ल्या वेळार कितें घडलें खंयसर ना थंयसर खाना वरवीं व्हरून दिली तांकां न्ही तुमी घर बांदा म्हणून 5,50,000 अशें दिलें गी ना कितलो पयसो जाल्यार जावं दी पूण कितें दिलें तांकां खाण जेवण दिलें ल्हान पटली रुपार तुमी दिलां हांव हर एक इगर्जेन कलेक्ट केलां आनी खंयसर जाय थंयसर दिलां सुनामी वेळार येत्या दिसांनी म्हणचे हांवें हाच्या आदीं दिलां मिसामाक आमी दिता म्हणजे एका मनशाक भुकेल्लो आमी पळयलो तर ताका वचून दिवचें तें जावन आसा चॅरिटी दुसरें कितें जावन आसा जर तर तो व्यक्ती वा हेर व्यक्ती आपणा लागीं घालूंक एक जोडी मुस्तायकी नासतना थंयसर कितें एक मेळ्ळें एक न्हेसोन एक आसा मेळकोटें पिंदकर थंयसर सोमा कूड दामचेच असलें वस्तूर ना तें पळोवनी आमी जर तर म्हजे लागीं इतलें खावपाटोन आसा आमी चिंतून बसल्यार आमी देवा मुखार गुन्यांवकार जाता आमी आनी तिसरो आसरो देखून जेजू म्हणटा मगाळ भावा आनी भयणी देखून म्हणटा ते 2 पंगडांत जेजू म्हणटा देवाचो आशिर्वाद पडलेले न्हू येया तुमी सर्गीच्या राजाक आपयतात आनी देवाच्या आशिर्वादा प्राप्त वा आशिर्वादाक व्यक्त जायनातलो लोक ती म्हणटा सोम्या केदळ आमी तुका पळयल्लो आमी केदळ देखुल्लो तुका तेन्ना सोमी म्हणटा कितें
पहिले कितें म्हणटा, येयात तुमी समेज बापाचो आशीर्वाद पडलेले न्हू, कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका पांघरून दिलें, आनी हांव बंदीन आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. चॅरिटी. आनी एक पंगडाचो लोक ताका शिक्षेक वळख दिता आनी ते कितें म्हणटात, केदळ सोम्या तुका आमी पळयल्लो, तुका आमी हें करूं नातलें, केदळ आमी दिवंक नातलें. जें कितें तुमी म्हज्या आती ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी करूंक ना तें म्हाकाच तुमी करूंक ना. जें कितें म्हज्या आती ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी करूंक ना तें म्हाकाच तुमी करूंक ना. चॅरिटी. देखून हें जावन आसा आमचें प्रमुख वांटो. ह्या मिसांचो म्हयनो जालो मास, ह्यो प्रमुख वांटो तासो, कित्याक ती नातल्यांक दिवच्याक. देखून मोगळ भाव आनी भयणी, देवा थंय देवाच्या उतरांत सर गूण अर्थ तो आतां सोदून काडलो न्ही, पगार तो वळूचो. जायते बरें आमकां ताचो अर्थ समजना, अर्थ कळना. देखून आमकां सारक्या रितीन आमकां फुडें वचूंक आमकां कश्ट जातात. देखून आमकां अर्येक लागीं आमी ताच्या मोगांत वाडोवंक आमकां आपोवणें आसा. बऱ्यो करण्यो आमी निरंतर करून देवाचो मोग पयले ती वांटूंक शिकयता. देखून जेजू म्हणटा, देवाचें उतर घेवन ते परी जियेता आनी हे रांगी जियोंक शिकयता. देखून हें आमी करीत जाय. देखून आमच्या जिवितांत देवान दिल्ले हर एक संगत्यो आमी ताका समर्पण दिवच्यांत, वांटून दिवच्यांत, मोग करच्यांत आमी समर्पण दीत जाय. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 13वो अध्याय 18वे वळींत एक वळ अशी म्हणटा, आमचे पासून कळना नासतना मागा सर्व संगतींनी आनी परिस्थितींनी कितें बरें तें मात्र करची आमची आशा. देखून आमचे अंतस्करण नितळ आसा म्हणली खात्री आमकां आसा. देव म्हाका तुमचे मदें बेगीनच येवंक फावो करूं म्हणून तुमी प्रत्येक तरान मागा ही म्हजी खुशी. हांगासर पळय आमचे अंतस्करण देवा थंय दवरूंक आनी आमी बरी करणी करूंक कळनासतना मागा. देखून आज हांगासर आमी आयल्या, सोम्या कितें तें बरें, कितें जिविताक गरज आसा तें तूं म्हाका दी, कृपा दी. कितें हांव करूंक विसरलां तें परत हांवें आदारीन अशें बऱ्या सवयेन बऱ्या तरान ह्या दैवीक प्रेरणा आमकां चलोवंक तूं आदार दी. तसो मी आमकां सगळ्यांक त्याच रितीन कृपा दितलो. देखून आमी मागता आसतना गर्व अहंकारान तेणी दोग जाण खंयसर गेले, देवळाक गेले. तांचे मदलो फारिजेव कितें म्हणालो, देवा हांवें सगळें दान करता, सगळें दिता, सगळें करता आनी ह्या गुन्यांवकार मनशा बरी हांव न्हय, हांव कोणाकी मोस करचो मनीस न्हय. पूण जेजू म्हणटा कितें, ताचें मागणें देवान आयकोंक ना. पूण तो सुंकाकार कितें करता, टॅक्स कलेक्टर, तो म्हणटा देवा म्हज्या पातक्याची काकुळट कर, हांव एक व्हड पातकी, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. जेजू म्हणटा त्याच घडये ताची पातकां बोगसल, त्याच घडये फाल्यां ये परवां ये ना, डिले करूं ना, पोस्टपोन करूंक ना. बघा त्याच घडये ताची पातकां बोगसलीं. कारण कितें, ताणें आपल्या काळजांत दूख धरली. देखून जेजू म्हणटा जर तुजो भाव तुजे लागीं सूख मागत जाल्यार त्याच घडये बोगशी. त्या जाल्यार तुवें म्हाका दुखयलें, 4 वर्सां काडलीं तुवें हें जावंक आनी तुका तितलें गी हांव बोगसूंचो ना. ना त्या तूं सुखी जाता देवा मुखार. सूख केल्ली आदी ताणें आसोंकी पुरो, पूण ताणें सूख मागताच बोगशी नाल्यार तूं व्हडलो सुखी जाताय वा जाताय. देखून आमी देवा बरी आमी बोगसूंच्यांत वेगी जाय, मुखार आसा जाय, सुरवातीन आसा जाय. तीच कृपा आमी मागया. तो मनशा कुळाचो जेजू आज तुका आनी म्हाका ह्या येवकारिस्तांत आमकां कृपा दिता. आमकां ती जिविताक बरी सवयेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता. देखून तो आमच्या सांगता निरंतरी आसलो, आसा आनी मुखारी आसतलो. अल्फा एंड ओमेगा, आराम आनी अंत्य. तोच आराम आनी तोच अंत्य, अल्फा एंड ओमेगा. म्हणजे सोमी आतां आमचे सांगता जियोचो देव तो. हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हणून बसवणी केल्लो सोमी तो. तर मोगळ भावा भयणी, तोच आमच्या अर्येका पातका फाटल्यान तो कश्टाता. आमच्या अर्येका पातका फाटल्यान तो परत आनी परत आमी ताका बोळ करता कोरीस वोवंक. देखून तो परत आनी परत
कुर्सा पोंदा पडटा तरी तो उठता आनी आमचे खातीर फुडें वेता देखून जेजू न्हू पुरिस्तो वयलो आतां मुग्दलो म्हणून न्ही मगर आमचें जिवीत सारकें जाता पर्यंत तो आमचे पासत कश्ट जातलो आनी कोण कश्ट जाता आमी तो वळचे ते सैनीक ते सोचेर न्ही मगर आजून हे आमी जर तशें करल्यार आमी ते फुडें वेता देखून आतां आमी गीत गावया आनी देवाची कृपा आमी मागून घेवया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुजे खातीर मुजे खातीर पान संख्या 37 उबे रावया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा वंशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा आमकां सगळें सांगत माका तू आपयतसा कष्टांनी नसतां सांबाळल्यारो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो कष्टांनी नसतां सांबाळल्यारो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान आमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मोगल भावा भयणी आमी कणकांत आसता आसतना आमी कश्टांत सांपडल्या वेळार आमी कितें करचें म्हणून ह्या संवसारांत चिंतून आटाविटे करना आमचो आवकूस आमी उणो करून घेता पूण केन्ना आमी आमचो भर आनी आमचे कश्ट आमचे ते वचें सोम्यातेर आमी दिता तो आमचे सांगाता आसा तूं आपय जाके बाबरी सोम्या तूं मुझे थंय ये तूं आपय उलो मार तूं पळय तूं सोम्याक आपूण तो तुज्या कुटुंबाचेर तुजेर आनी सगळ्या तुज्या कुळेचेर तो आपलो आशिर्वाद घालतलो कश्टूक त्या बांदपासा भायर हाडटलो आनी सर रितीच्या त्या कश्टांत त्या सैतानाच्या सर सांकल्यान तो आमकां तुट्टून आमकां भायर हाडटलो सुटयतलो त्या बांदपासता सांकलीत आनी आमकां बऱ्या जिविताशीन व्हरतलो पूण तुजो विश्वास तुजो भावार्थ तुजी धैर्य सोम्यातेर दवरचें सोडिनाका सांगात गावया पदकांच्या कणकान बुडोवन आसच्या बरवोसो सांडून रडोन बसच्या पदकांच्या कणकान बुडोवन आसच्या बरवोसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास मागून रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतसा विश्वास मागून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा वंशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा म्हाका तो आपयतसा सुमी आज राखून रावला आमकां कशें ती समारी स्त्री जेजूक भेटले उपरांत तिने जिविताची झर स्वीकार करूंक शकली
सो मी म्हणटा आनी मुखार तुवें हांगासर उदावड येवची गरज ना, तू केदीन स्थान येवची नाही, तुका जिविताची झर मेळटली म्हणटा. तर सोम्या म्हाका ती दी म्हणून विचारता. वेचीक पूत तू बापातावन पयस गेल्लो, आपल्या पाताक रडलो आनी तो फाटी आयलो आनी बापाच्या गोपान तो परत एक जावंक शकलो. तशें जायते जण जेजू थंय बरें जावंक आयले. सोम्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर मागले तांणी, ते बरें जाले. आज तो सोमी आमकां ह्याच बागलार आमकां उबो रावला आनी आमकां तो आमचे थंय घेता आनी तो आमकां आनी आमी ताजे थंय एक जावचे खातीर जो वांजेल म्हणटा, जो कोण म्हाका सेवता तो म्हजे थंय आनी हांव ताजे थंय जियेता. कितलो एक धैर्य दिवचो देव, कितलो भरवोस दिवचो देव, कितलो समाधान दिवचो देव, कितलो आमचो मोग करचो देव आमचे सांगत आसता आसतना आमी कितें भियोवचें. देखून तो तुकाय म्हाकाय आपोवनूच आसा. अरे एक घडये तो आपयता. आमी सुकोन पडल्या वेळार आमकां तो धैर्य दिता, बळ दिता, हात दिवन उखलता. त्याच विश्वासान त्याच बाबार्थान सांगता आमी गावया. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. सांगात गावया. शाकुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. शाकुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका तो आपयत आसा. आमकां तो आपयत आसा. सर्वांक आपयत आसा. सर्व बशा आमकां आपयलेलो देव बेश्टेंत टायमपासा खातीर न्ही. सोमी आमकां आपयता ताका बोर जाता म्हणून न्ही. सोमी आमकां आपयता आमकां नवें जिवीत दिवच्याक. सोमी आमकां आपयता आमी ताच्या हिणांत सदांच बऱ्या सोरोवांत आसच्या त्या हिणांत तो दवरता. देखून तो म्हणटा हांव बरो गवळी आनी तुमी म्हज्यो शेळयो. परत त्या वालेक तो सरीकर म्हणटा हांव वाल आनी तुमी ताचे फांटे. तुमी ह्या वाली ते चिटकोन रावले करी तुमी फळ दिवंक शकचे नात. तुमी ह्या हिणांत आसले शिवाय तुमी म्हजी वाट समजूंक म्हजें उतर घेवंक तुमी शकचे नात. बरो सोरो म्हळ्यार जेजून सांगचें तें देवाचें उतर. जेजू ओंप्याच्या ओपारीन म्हणटा तुमी बऱ्या सुवातेर पडलेली त्या बियां बरी जायचय. बी साबार आसलें, मस्त आसलें. हे साबार लोक आसा ह्या संवसारांत, पूण थोडो मेरेर पडलो, भितर वचोंक ना, सुकण्यान येवन केलें. थोडें कडपी सुवातेर पडलें, पावस आयलो, इल्ली उदकाची शेळ आसली, किरललें, पूण वत पडतस मेलें. थोडें कांट्या झटकुटा मदें पडलें, माती आसली, उदक आसलें, सकडी आसलें, पूण कांट्या झाडांनी चिरडून ताका जिवेशी मारलें, सुकून गेली ती. पूण बऱ्या सुवातेर पडलें, ताका इल्लें वोतय पडलें, बरी इटाळ माती आसली, ताची बरें थंयसर जतनी आसली आनी बरें फळ दिवंक पावलें. थोडे 30, थोडे 70 आनी 100, 60 आनी 100, 30, 60 आनी 100. देखून आमी 30 वांट्यांनी आमी आसा ओंगी देवा थंय सांगता, 60 वाट्यांनी आसा ओंगी
वा 100 आसावंगी ती गरज न्ही सोम्याक पूण आसावंगी आमी आसावंगी ती गरज आमी आसावंगी सोम्या सांगता आसावंगी म्हणलें संवसारी आसाव पूण सोम्या सांगता आसावंगी तीच वाट्यांनी पुणी तर मोगळ भाव आनी भयणी जर आसाव तर जायती बरीपण आमच्या जिवितांत आसतलीं जर सोम्या सांगता आमी आसाव तर जायते बरें केल्लें तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसतलें देवाक आतां आमी अर्गां दिवया सोम्या थंय आमी आतां आमचे अर्गां वले उबारुया सोमी म्हाका घेतलो म्हाका सांबाळटलो म्हाका रक्षक दितलो हें सगळें आमी गायनान गायलें सोम्याचे तें बरें पोनू नियाळची ह्या गितांत भोव सुबीत गुंतल्यान उतरां बेस्टेन्स पुगार न्हय बेस्टेन्स के एजेक्टिव्स प्रकार न्हय बगार सोमी तसोच ताचे की व्हरतो मनशान चिंतूंक जायनातलें मनशान मतीन समजोवंक शकना तसली ग्रेस्त काय सोम्याची आनी ती आमचे सांगता ताणें वांटून घेतल्या तर मोगाळ भाव आनी भयणी तुजे थंय म्हजे थंय जाल्ली बरेपणां ह्या घडी आमी अर्गां वलो दिवचे मारिफात आमी वांटून घेवया सोम्या आमकां अर्येकल्या की तो आमी वांटून घेत आसतना आमकां आशिर्वादीत करतलो 10 जण कोटकर बरे जाले 10 जण बरे जाल्ले ताचे पैकी कितले जण फाटी आयिल्ले सोम्या थंय एकलो मात्र आनी सोमी म्हणटा एका समार्या घरा शिवाय दुसरे कोणूच देवाक स्तुती करूंक ना फावो जाले कितें ना फावो जाले कितें उरले पुरा सोम्याच्या त्या सांगता आसले एकलो मात समार्या घर आनी जुदेव सांगता वचनात वडोल सांगले हांवें समार्याची स्त्री जेजू गेल्ले तशें ती कितें म्हणटा तुवें येवन म्हजे लागीं उदक मागचें म्हणजे जुदेवान येवन एक समार्या घराडे उदक मागचें तांचे मदें समाव आसना म्हणजे तांचे मदें जाती मदें तुवें येवन म्हजे लागीं उदक मागचें म्हळ्यार उदक दिल्यार ते व्हडले पाताक थंयसर पूण जेजू तें पुरा कुशीक दवरता आनी तिका भावार्थान बरी करता हांगासर तेंच म्हणलें एका समार्या घरा शिवाय दुसरे कोणूच हांगा येवन स्तुती करूंक ना फावो जाले ते पुरा पिडेंत बरें जालें सोम्यान म्हळें वोसा आनी ह्या जागां दाखया आनी ते वाटेर चलता ते बरें जालें तांचें कोट पुरो नितळ्ळें पुरो बरें जालें समार्या घर तो बरो जालो आनी पाटीन सोम्याक अर्गां दिवच्याक स्तुती करच्याक ताका देव बरें करूं मनशाक थंयसर तो आयलो थँक्यू जिजस मनशाक तो आयलो आनी सोमी ताका कितें करता उरले पुरा पिडेतान गूण जाले हो मनीस भावार्थांत गूण जालो प्रेज लॉर्ड तो मनीस भावार्थांत गूण जालो देखून तुवें आनी हांवें आमी पिडे ल्हान पिडा आसा आनी की गूण जावना सोम्यान आज पर्यंत जिवंत राखला न्ही गी देवान जिवंत राखला न्ही देखून देवाक आमी हरसी जाय कितल्याक लोकांक जिवीत संपूर्ण जियोंकूच ह्या संवसारी अडकळे मेळटा पूण आमकां जियोंक फावो केला न्ही गी ल्हान व्हड कश्ट दूख आसाच कित्याक तें देवाक वळखोवच्याक ल्हान व्हड कश्ट आयिल्ल्या शिवाय आमी देवाक तावन उंच जाता आमी कितें सोम्याक देवाक हरसूंक देवा ते लागीं सरूंक देवाच्या सेवेंत आमकां समर्पण दिवंक हें आमकां फावो करता देखून तातूंत कंगाल निराशी बेजारायन बसचें न्ही बगार आयच्या दिसा खातीर देवान आयचे दिसा म्हाका उस्वास घेवंक फावो केला न्हीद लडत गेल्यार ती दुसरीच विशय पूण फावो केला देखून देवाक आमी अर्गां दिवया सर सांता भोग सक्कडी सोम्या खातीर कश्ट दग्ध सोसून तांणी आज सोम्याची सेवा समर्पक रितीन भरपूर रितीन तांणी केल्या तर मोगाळ भावा भयणी आमी वेळ आतां आमी सोम्याक हरसूंच्यांत आमी सोम्याक हरसूंच्यांत आमी करशया पयलें सोम्याचो तो मोग आमी नियाळ्या बसूनच आमी गीत घावया सोम्या तुजो मोग नियाळटा सोम्या तो मोग तुजो भंगरा परस व्हरतो तुवें जायती विस्मितां म्हज्या जिवितांत केल्याय बरेपणां केल्याय थोडो वेळ म्हाका तें चिंतूंक तुका अर्गां दिवंक स्तुती करूंक म्हाका फावो कर उपरांत म्हजें जिवीत सगळें तुका समर्पण दिवंक केल्ली बरीपणां तुका
स्तुतीर मरिफात हांवें वर्सूंक तुका अर्गां दिवंक बरें मन बरें काळीज म्हजें थंय दवर तूं हांवें सांस म्हज्या कश्टांत हांव आसा 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 तेंच रडोन बसच्या बदलाक त्या कश्टांत तुजी स्तुती करूंक आनी कस आज तूं जिवोळोक धरच्याक म्हाका तुवें दिलाय म्हणलें हांवें समजून घेवंक तूं म्हाका फावो कर आनी म्हजें जिवीत सदांच तुका मानता तसलें जावन सोबोंक तूं म्हाका आदार दी सोम्या गाव्या गीत सोम्या तो मोग तुजो बंगरा प्रस्वतो पेज नंबर 43 43 सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो संतोष पावप्या मोच्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या संतोष पावप्या मोच्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या सोम्या सो मोग तो बंगरा प्रस्वरतो ससा बाळसो तो सोम्या सो मोग तो बंगरा प्रस्वरतो ससा बाळसो तो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो दुःख संकश्टांच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आदार दुःख संकश्टांच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आदार सोम्या सो मोग तो बंगरा प्रस्वरतो सस्ता बाळसो तो सोम्या सो मोग तो बंगरा प्रस्वरतो सस्ता बाळसो तो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नसो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो
तुमची जावप जावं दी अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो ओ बहु पवित्र वेळ तुका आराधन करच्याक तुवें फावो केल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो बहु पयस जावन तरी तुवें आज आमकां हांगा सांगात हाडून तुझ्या हांगासर आराधनांत वांटो घेवन जैवीक सगळं जोडून तुवें फावो केल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो या पूर्ण थळार सालोरेजाचे मजत मागोवंक आनी तुजे सेवका ताचे मारिफत तुजे थंय लागीं येवंक तुवें फावो केल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची दैवीक शब्दान तुवें पोषण दिल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका गुंठ्या सोम्यांची आनी वायना मारिफत तूं म्हजें पालन पोषण करताय आनी दैवीक शक्तीन भरताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो सर्व आमी एक कुटाम बरी हांगासर आराधन करून तुवें फावो केल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची हांगासर निरंतर दैवीकपणाक आपोवणे मेळटा देखून अर्गाणी होगळाप तुका आमकां सोम्यांची समेस्तान तुझी भुरगीं घेवन आमची जतन घेताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका आमच्या सोम्यांची सर कश्ट नासना वेळार तूं म्हजो बरवोस जावन आसाय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो कोणीय ह्या संवसारी सांडल्यारी हांव तुका सांडिसून हांव बरवोस दिल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो कितलीं पातकां गेल्यारी हांव आयला पातक्यांक आपोवपाक घेवन तांक न्हय म्हणलो बरवोशान सर पातक्यांक तुजे लागीं ओडुल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो धुवे तुज्या पातकांत हांव तुका बरी गेली उठ आनी चल वस घरा म्हणून धैर्य दिवन तुवें धाडिल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो यस दैवीक शब्दान जायत्या तोंट्यांक कोटकारांक पिडेस्तांक देंवन सार लागले सगळ्यांक तुज्या सक्तेन तुज्या नांवान तुज्या बळान तांकां धैर्य दिवन तांकां ते दुस सक्तेतावन आनी सर कश्ट जावन सर पिडे जावन तांकां सुटका दिल्ले पसो तूं अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो आज आमकां ह्याच बरोवशान तुवें लागीं हाडलाय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्यांची सो हांव अर्गां देता जेजू हांव अर्गां देता जेजू हांव अर्गां देता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां देता जेजू हांव अर्गां देता जेजू काळजान मोगाळ बाबा भयणी तुमच्या अर्गांवले ह्या घडये कुडश्यात कितें भोगता तुमकां जेजून कितें बरें केलां म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कामांत म्हज्या जिवितांत म्हजें सगळें बरेंपण एक घडये मोती हाडन एका फाटल्यान एक आमी उद्गारान सांगया अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू 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 हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू काळजान अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू अर्घान ओगलाप तुका सुमिया जेजू
Archanio glaptukas mia Gesù. 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 O glaptukas mia Gesù. Archanio 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 glaptukas mia Gesù. Au cei monta Gesù. Au cei monta Gesù. Au cei monta Gesù. Mocha calza. Au cei monta Gesù. Au cei monta Gesù. Au cei monta Gesù calza. Archanio glaptukas mia Gesù. 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 Au stuti करता Gesù, au stuti करता Gesù, au stuti करता Gesù, mocha calza. Au stuti करता Gesù, au stuti करता Gesù, au stuti करता Gesù calza. Archanio glaptukas mia Gesù. 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 Archanio glaptukas mia Gesù.
Arcane oglap tuka samia Jesu. 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 इकडे परमेश्वर उभे राहूया. येतोपर्यंत साहित्य अर्घांवले आम्ही समर्पण दिले आणि मुखारी आम्ही समर्पण देऊया. त्या सोमियाच्या नावाक आम्ही अर्घां दिवया, स्तुती करूया. की त्या देवनुसार सहित आमकां ही बरेपणां करूंक जाय ते पळय सोडिना. पवित्र पुस्तकांत आसा, सोमिया तूं कित्या म्हज्या खोबरेक आयलाय, म्हाका नाश करूंक सोदताय कितें. म्हणजे सैतानाक कळीत आसलें, सोमी आयल्यार नाश करता. सोमी आमचेर राखण करता आसतना ताका थंयसर जागो ना म्हणलें ताका कळीत आसा. आमच्या घरांनी आमी मागणे करता आसतना, देवाचें नांव आमी सांगाता मेळटा आसतना, आमी एकामेका सांगाता संतोषान, भाव भयणी सगळीं एक कुटाम संतोषान आसता आसतना थंयसरच देवनुसार एकता. एक जाग्यार रुपार गी, एक वाटेर रुपार गी, पयशां रुपार गी, वा आपणे स्वार्थ रुपार गी थंयसर एकता. कुटाम फूड करता, असमाधानी करता, वांटे फांटे करता, कुटके करता, द्वेष थंयसर घालता. हे सगळें जाता आसतना मंगळ भाव आनी भयणी, आमकां थंयसर सोम्याची गरज आसा. ताका धांवडो तेन्ना थंयसरी म्हणटलो तो, तूं नाश करूंक आयलाय कितें. आनी उपरांत तो म्हणटा, सोम्या म्हाका परवणगी दी त्या दुकराच्या हिणांत वचूंक. आनी थंयसर दुकराच्या हिणांत वच म्हणटा आनी ते कडच्यान सकला दर्या उडोवन थंयसर सगळें नाश जालें. म्हणजे सोम्याच्या नांवाक सकत आसा. आपले शिस्त थंयसर बुडोवंक जाता आसतना, जेजू थंयसर दोनी रथ आसलो, बुडता आसतना सोम्या आमकां बाचाव करून भोव मारले. आनी जेजू जागो जाता आनी हात धरून उखलता, कितलो आशिर्वाद तुमचो. जायते फावटी आमकां अर्घां दिवंक कशें जातात, कित्याक आमकां जायना कशें सांगचें, कालें सांगचें, कितें सांगचें जायना. आमकां आमी हर एक घडी सुरवात करता आसतना सोम्याचें जिवीत आमचें थंय आसा. नाजाल्यार आमकां तें सक्सेस जायना. आमी फुडें वचूं जायना. देखून दोनी एकल्यान सांगाता वचूं जायना. पयलीं करून दोनी एकल्यानच जायना. संवसारी आनी देव सांगाता वचूंक जायना. देखून आमची चीत, आमची संवसारान जी येता आसतना देवाचे सांगातपणान आमी जियेल्यार, ताचे हजरपणान जियेल्यार, ताचें जिवीत आमी करून घेतल्यार आमकां सगळें त्या सोम्याक आमी नांव वाडया, ताचें नांव आमी गावया, ताच्या नांवाक आमी स्तुती करया. आनी जेजूच्या नांवाक जैत आमकां मेळटा. सोलवणी न्ही, थंय जैत मेळटा. सगळीं आमी व्हडल्या ताळ्यान ताळयो पेटून हरसून सोम्याक हरसून गावया जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान व्हडल्या ताळ्यान सैतांकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वोगता, सांगून म्हाका आडावंक जाता. जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतांचें सावन आसा. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतांकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या वोगता, सांगून म्हाका आडावंक जाता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतांचें सावन आसा. जेजूच्या कुर्सान, जेजूच्या कुर्सान, जेजूच्या कुर्सान सैतांकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या कुर्सान,
जेजूच्या कोर्सात सैतान सैपोल गावता जेजूच्या कोर्सात रावच्या वोगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या कोर्सात सैतानचें जावन आसा जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतानचें जावन आसा हालेलुया जेजूच्या उतरान सैतान सैपोल गावता जेजूच्या उतरान रावच्या वोगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैतान नासा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान सैतान कंते लापता हालेलुया जेजूच्या मोगान सैतान सैपोल गावता जेजूच्या मोगान रावच्या वोगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचें जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचें जावन आसा सकल वडले तर जेजू आमी उलो मारया जेजू 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 उलो मारया आमी जेजू आयचे दिसा सोमिया तुजे नांवाक आसली सकत तूं ग्रापी कर सोमिया आमचे सगळ्यांचे तूं देवण ये सोमिया आनी आमकां सोमेन सक्तेन वरच्यो पवित्र आत्म्याक आमचेर देवय आमचे तूं अभिषेक कर सोमिया आमकां सगळ्यांकी कितें आमचे मोदी गायले जर ते दिसा आसात बुलोवन या जर कस्तूक आसात पिडा शिरा सोमिया आमी तुका स्तुती करता तुजें नांव करता जेजू म्हणून उलो करता सोमिया आमकां सगळ्यांक आपड सोमिया जैविक शक्तीन आमकां बरो तुजी कुरब आणि तुझी मजत तुझी बेसांव आणि तुझी सकत आमचेर गळय सोमिया तू आयलोय आमचे खातीर आमच्या पातक्या खातीर आमकां सोडोवचे पासतो देखून तू आमचे सगळ्याचे वराचे वादे तू घेताय आनी आळवाय जू तू आमकां दिताय म्हणटाय आनी आमकां सर्वांक हे संवसारी आसचे सर्वांत पासून आमकां सोडोवचे तू आयलाय सर पिडेशींतल्यान सुटका दिवच्या कित्याक दैवीक वैस तू सोमिया जेजू तुज्या नांवान आमी कितें मागता मना पासून मागता आमचे मदले सर द्वेषाची मनां तूं पयस कर आनी समाधानाची बरे काळजाची सोसणेकायची बरे जिविताची जिवीत तुजी सोमिया आनी आमकां सोमिया सांग तू कृपेन बर हालेलुया 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 मोगाळ भावा बहिणी जायते हेर उले सोम्यान केली सर विस्मित आमच्या जिवितांत आमकां वाखाणूंक फावो केलें कितें सर्व आमच्या मतीन दोस्ता कितें सर्व आमचे थंय आमकां दुस्पटोवंक म्हणून येता वांटे फांटे करूंक येता ते सगळे सोम्या थंय आमी सामारपूंक शकत जाय ती खरी सुटका ती खरी समाधान जेन्ना मेळचो संतोष तो आमकां कोणाक आसता तो सांगूंक वा वर्णूंक असाध्य देखून त्या गितांत आमी एक गितांत गायता की सोम्या तो मोग तुजो तो वर्णूंक असाध्य तो अपरिमीत मोग सागोरा परस चड विस्तार आसचो तो मोग देखून आमच्या जिवितांत परत आमी एक घडी उगडास करया कितें आमी सांगूंक ना कितें सांगया बोगता सोम्या थंय वडताळ्यान या मौनपणान सोम्याक आमी सामारपुया बरे आनी कलते मनीस आमी जावया एक घडी मात आमकां एक थोडो अवकाश आमचे अर्गांवले परत सांगाता मेळोवंक गुंतोवंक आनी निमाणे एका गितांत ह्या अर्गा स्तुतेची
आम्ही वांटो अखेर करून मुखा देवाच्या उतर शब्दाच्या प्रेरणा सोलोंक आम्ही फुडें या एक अवकाश सोम्या थंय आमी आसां सांगात आमी आसां आमी थोडे आमी दांपिया हेने तेने आमी हेरांचे कितें आमी तांकां चिंतून बसूं जाय म्हणना हो वेळ सोम्या सांगाता करसूंक सोमी म्हणटा अशें सांग 1 घंटो भर तुमी म्हजे सांगात रावोंक नज जालें तुमकां 1 घंटो भर ह्या म्हज्या कश्टांच्या वेळारी तुमी म्हाका सांगात दिवंक नज जालें तुमकां थोडो वेळ तुमकां करसूंक आसाच जालें आमी हांगासान येवन जर तर आमी सारके रितीन तें सोम्या सांगाता जी येल्ली वा रावल्ली घडी सारकें जावना आमी सुरसुरतेले हांव थोडो वेळ आसलो इतले पयस आयलो वा आयली जर म्हाका जावना तर उपरांत आमी सुरसुरतेले हांव सांगाता म्हणया अर्घ आनी ओगलाप तुका सोम्या जेसू ओडताळ्यान सोम्याक आमी अर्सिया अर्घ आनी ओगलाप तुका सोम्या जेसू ह्या घडी येदो ओड संख्यान हांगासर 1000 जावंक फावो केल्ले पसो तूं जायत्या यात्रिकांक हांगासर येवंक तुवें वाटो सुगम केल्ले पसो तूं आमी इसरलेली वाट तुवें दैवीक सक्तीन बरोवन आनी तुज्या दुतांक धाडून ते संरक्षण केलें आनी आमकां सुरक्षिततेन पावोवंक फावो केलां देखून आमी चिंतली सर्व कामां तुज्या नांवान ती बरी करूंक तुवें फावो केलां देखून आमच्या कुटुंबाच्या मिसांवा खातीर कुटुंबाच्या गरजां पासो तो निरंतरी आमी पयन करच्याक आमच्या घरांनी आमकां जाय तसलें वाहन तुवें फावो केल्लें पासो तूं आमकां सगळ्यांक कितें गरज तसल्यो सवलती मेळचे बरी केल्ले पासो तूं आदी आसले त्या कश्टांत तुवें आमकां तातूंत कश्टांक सोडिनासतना आमच्या कुटुंबाक जायती अभिवृद्धी तुवें केल्ले पासो तूं आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणांक तुवें बरें शिकप तशेंच थोड्यांक बरीं कामां तुवें फावो केल्ले पासो तूं आमकां सोमेश सांग तुजें नांव उलो करता आसतना आमकां सांगात मेळोंक तुजें नांव उलो करतना आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक तुजें नांव उलो करतना पेल्या बोगसूंक आमकां तूं सांगात दिताय देखून आमची अर्गावले कुर्शिया अर्घाने ओगलाप तुका सोम्या जेजू 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 सर आमचे अर्गावळे उले मोगाळ बाबा भयणी ह्या गितांत आमी संगात घालून सोम्याक समर्पण दिवया आनी सर्व आसात आमच्या मोतीन आमी दवरया आनी ह्या कंथारा मारिफत आमी सोम्याक हरशिया आतां आमी गावया स्तोत्रा देवा स्तोत्र देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा फकत 2 चरणां आमी गावया आनी उपरांत मुखल्या मेठाक आमी फुडें सरया पान संको 70 70 70
स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡರೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सोमी ह्या संवसारांत हांव न्हू सर्गी सोडून वेच्या आदीं तो म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां एक मजदर पटयतलो आनी तो प्रेरकत्व तुमकां चलयतलो. लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत 4थ्या अध्यायांत 18वी वळ 4थो अध्याय 18वी वळ देवाचो प्रेरकत्व मुशेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करच्याक. कोण ती दुर्बळी? पयशान दुर्बळी, आस्तीन दुर्बळी न्हय, देवाचें उतर घेनासतना आसली ती दुर्बळी, तांचे थंय देवाचें उतर प्राप्त जायशें करीत जाय. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक धनसतल्या सौकसाय आनी बंदसांतल्यान सुटका आनी देवाची दयामय प्रगट करचे तें वरस प्रगट करूंक म्हणून ताणें म्हाका अभिषेक केला. ही हॅज एनॉयंटेड मी टू स्प्रेड द गुड न्यूज. देवाची बरी खबर ती प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. तशेंच पवित्र आत्म्याक आमी मजतदार जावन घेवया. ताणें पाठयला, आमी मागोवन घेवया पवित्र आत्म्याची कृपा. मोगाळ भावा आनी भयणी, देव बाप आमी म्हणटा, देव पूत आमी म्हणटा, म्हणजे जायते आमी पूण पवित्र आत्म्या उलो करचें उल्लेख करचें भोवू नये. खेदा लागीं एक आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता कोणना, एक आमची गरबेची मेतां करता आसतना देखलें हांवें नंतर हिसोपान तें म्हणले उपरांत आनी लांब जाल्यार पवित्र आत्म्या गायता. हांव थोडी तेंच म्हणटात पवित्र आत्मो निरंतर आमी मागत जाय आमचें थंय. कित्याक पवित्र आत्मो नासतना आमकां सकत ना, पवित्र आत्मो नासतना आमकां धैर्य ना, पवित्र आत्मो नासतना आमकां आमचें जिवीत फुडें वचना. कित्याक जेजूचें मिसांव तें फुडें वचूं जाय तर तो एक देवाचो पूत तरी एक मनीस जावन संवसारी आसलो. ताच्या सक्तेन जायत्यो संगती ताका ताचे सक्तेन ताका करूंक जालें ना. तो कितें नित्रणी जाल्लो, तो 40 दीस अरण्यान थंयसर आसलो, उपास करनासलो. ताणें पवित्र आत्म्या घेतलो आनी कितें ताणें स्नान घेता आसतना पवित्र आत्मो ताचे देवण आयलो. कित्याक तो मनशा रुपी आसलो, देवाचो पूत तरी एक सादो मनीस जावन तो आसलो. देखून तर देवाच्या पुताक ह्या संवसार येता आसतना पवित्र आत्मो जाय तर ताजें मिसांव संपूर्ण करूंक पवित्र आत्म्याची सांगत पूण ताका जाय तर तूं आनी आमी कितलीं किरकोळ, कितलीं आमी कितें आमी असक्तिवंत. ह्या असक्तीन सकत भरचें पवित्र आत्म्यान. देखून आमी बुजांचेर आमी काडचें, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचें आमी पवित्र आत्म्याचें आमी आमच्या बुजांचेर आमी काडचें. कितें देव जावन सकत झुजोंक, सकत आमचें धैर्याचें कवच. आनी थंयच पवित्र आत्मो उच्या रुपार आयलो. कित्याक थंयसर आसलें खोटेपण नाश करचे खातीर.
देखून पवित्र आत्मा खंयसर आसा बऱ्या प्रशांत पृथ्वीचेर व्हांवन त्या झरीचेर झरीचें उदक मेळकोटे उदक कोणांतलें उदक न्ही व्हांवन ती झर देखून व्हांवन ती झर जेजू पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताच्या उज्याच्या जिभेर उबो रावलो देखून मोगळ भाव आनी भयणी पवित्र आत्म्या सकत आमी निरंतर मागत जाय पवित्र आत्म्या म्हाका चलय म्हजी वाट सुगम कर म्हजें जिवीत बरें कर म्हजें कुटुंब आशिर्वादीत कर जे सदांच आमच्या सांगात आसा आमच्या काळजांत आसा पवित्र आत्मो आमकां सक्तीन भरता देखून देव बाप देव पूत आनी देव स्पिरीट सांत आमी म्हणटा आमी रचणार पोसणार आनी सांबाळणार सर सांबाळचें काम कोणाचें सांबाळचें काम कोणाचें बापान रचलां आमकां पुतान सोडवण केली आमची बातकां जावन आमकां बरी जिवीत जिवंक आनी सांबाळना पवित्र आत्मो देखून त्रिंदादीक तो तुंडोवंक जायना तसलो गांस तो बांदतो पवित्र आत्मो तांणी सांगता आसा त्रिंदाद कोण व्हड कोण ल्हान म्हणून न्ही ते तेगी जण सांगता मेळून एक कुटुंब त्रिंदाद होली ट्रिनिटी आमी म्हणटा त्रिंदाद देखून ह्या त्रिंदादचो तिसरो जण पवित्र आत्मो दुसरो जण जेजू पयलो जण देव बाप देखून ही त्रिंदाद सांगाता मेळून आमचें सगळें हें वेवस्थीत जावंक देखून देवान मनशार आसतना मंगळ भावा आनी भयणी मनशार आसतना देव एकलोच नातुरलो पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत आमी 5 दीस कितें रसून जालें पृथ्वीन पुरा 6व्या दिसा मनशार असलो न्ही गे मनशार असलो डावट आहे 6व्या दिसा मनशार असलो बाप कितें म्हणटा आतां आमी मनशाक रचुया म्हणटा कोणा कडेन उलयतालो आतां आमी मनशाक रचुया आतां आमी मनशाक रचुया आनी ह्या संवसाराचो मुकूट जावन मनशार असलो म्हणजे त्रिंदाद आतां आमी मनशाक कशें रचुया आपल्याच सारक्या आनी रुपासो जावन रचुया देखून मोगाळ भाव आनी भयणी देखून आमच्या कुडीचेर आमी त्रिंदादच्या नांवान करता तर त्या पवित्र आत्म्याक आमी आमचो मजत मागून घेवया आनी देवाचें उतर आमी घेवया आतां आमी सर उबे रावया पवित्र आत्म्याच्या येवकारपणाक आमी सर्व आयते जावया पवित्र आत्म्याक आमचेर सगळ्या हांगासर आसल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचेर ह्या सगळ्या यात्रिकांचेर आतां आमी भक्तिकांचेर आतां आमी मागून घेवया 592 92 Pavitratmya Devonye Mochetai Ravonye Osvartu So Vangongye Mochetai Chiyemye Pavitratmya Devonye Mochetai Ravonye Osvartu So Vangongye Mochetai Chiyemye Sansar Patkak Portana Atmyan Chiyem Shikan Sansar Patkak Portana Atmyan Chiyem Shikan Deusar Patkak Nartana Satak Sodung Shikan Deusar Patkak Nartana Satak Sodung Shikan Pavitratmya Devonye Mochetai Ravonye Osvartu So Vangongye Mochetai Chiyemye Oskut Kain Portana
लाभो मागण्यार ध्यानार असताना मागोंक म्हाका शिकय मागण्यार ध्यानार असताना मागोंक म्हाका शिकय पवित्रज्ञा देवोन ये चेतय तुझावोन ये स्वार्थ तुझो वागोंक ये चेतय तुझी पवित्रज्ञा देवोन ये चेतय तुझावोन ये स्वार्थ तुझो वागोंक ये चेतय तुझी देवाचें उतर आतां आमी आयकुया सांजुआवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वळी 11 पर्यंत मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंडर कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी प्रगट करता ह्याच विशयांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशी देवान आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता जर त्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येत ह्या संवसारांत क्रिस्त सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण मोग आसले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग भें धांवडायता भें शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोवंक ना देवाचें उतर हे देवाचें उपकार सर्व आमी बसया मोगाळ भावा आनी भयणी हांगासर भोव गरजे नियाळ गरजे 2 संगत्यो आसात एक जावन आसा तुमी परत आनी परत आयकलें कितें तें देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग ह्या मोगा वरवीं मात्र आमी देवाच्या सांगात आमी आसा दुसरें जावन आसा खोटेपण वपाताक हांगासर उल्लेख केला जो कोण मोग करता तो देवाक पळोवंक देवा थंय रावोंक आनी निमाणे जडतेक उबें रावंक खंयच कश्ट ना कोण भियेता सोर पळया खंयच चलोवन गेल्यार पोलीस आयले तक्षण राप्प तांचे आंग कंपले बनता पूण तुमी भायर भितर पोलीस येता आसात कांय भियेनात कित्याक आमकां भेना कित्याक आमी कांय करूं ना आमी कोणाकी दुखचें तसलें कांय करूं ना म्हणजे क्रिमिनल केसी या कितें आमी करूं नात खंयच्याच रितीन आमी तातूंत वांटेली जावन देखून भेना तुका जायते फावटी धरचें कशें म्हळ्यार पुलिसांनी तांचें तोंडां पळोवनच एकच बरें खावचें टिशीन घेवचें या येणे तेणेचें हां आमी पळयता शंकास्पदವಾಗಿ ಆಚೆಚೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಮೆ ಐಕತಾ ಆಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಐಕತಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಐಕತಾ ಉಪರಾಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬೋಡೋನು ಇಲ್ಲೇ सोडय तोंड सोडयता सता केन्ना काळंगाल जाल्ली पुरो सांगता थोडे पटी थोडे मनीस बाय नेचर म्हणजे ताच्या सवये प्रमाणे भियानंत असतात तसले थोडे बरी मार्क खातात पूण सोडता कस
पाता केल्ले वा सूख केल्ले भियेतात देखून हांगासरी आसा देवा मुखार रावत आसतना सूख केल्लो मनीस भियेता कित्याक ताका थंय जडती फूड करूंक ते कितें जडती म्हळ्यार कितें निमाणी जडती कितें जडजमेंट द लास्ट जडजमेंट म्हणजे मनीस सर्गी वा पाताळी पाता केल्लो आनी सर्ग न्हय जाल्ले म्हणजे एमकोंट वसोंक जडती आसा म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता देखून हर एका व्यक्तीन जडतेक उबें रावंक आसा देखून जेजू म्हणटा गोरसोदनी पाट येत आसतना ताका स्विकार करूंक सगळें काम जावन तयार रावलो तो साकोर बागिसय देखून धनी म्हळ्यार कोण निमाणे जडतेक उबें रावता आसतना थंयसर उबें रावता आसतना तो धनी येवन विचारता आसतना कितें तुवें केलां लेख दी म्हाका हांवें तें करूना हें पेंडींग दवरलां हें करूना तें करूना हें करूना हें करूना म्हजें सांगात आसलें कसलें म्हज्या कुटुंबांत हांवें व्हडलो मारेकार किडो हांव म्हज्या कुटुंबांत जालो म्हूण सांगून निमाणें सांगूं आसतना तें भोव कश्टान जाता देखून जर तर म्हज्या आवय बापायक हांवें बरें करून पळयलें म्हज्या भावा भयणीक हांवें आड वाटेक येता आसतना बऱ्या वाटेक हाडलें हांवें तें व्हड मापान देव म्हणटलो शाबास बऱ्या आनी पातेच्या साकरा ल्हान संगतीनी तूं कितें जालोय प्रामाणीक मनीस जालोय तूं ल्हान संगतीनी देखून आतां व्हड दायजाचें वारेसदार हांव तुका दितलो सर्गी रास तुजें करून घे देवाच्या हजरपणान तुमची ये देखून उत्तम दाखलो खंयचो दाखलो पवित्र पुस्तकांत तो ग्रेस्त मनीस आनी लाजारस उडास येता गी ग्रेस्त मनीस लाजारस आमी जर तर तुज्या आनी म्हज्या ह्या मनशा सैमान रावन चिंतलें तर वा आमी नियाळ केलें तर लाजारानक कालें ग्रेस्त मनशान वायट केल्लें कितें वायट केलें ताणें कांय वायट केलें गी कांयच ना आमच्या चिंतपा प्रमाणे म्हज्या गेटी मुखार एकलो भिकारी आयलो हांवें ताका कांय दिवन दवणयलें कितें हांवें फाट केलें कांय करूं ना हांवें फाट करूं ना ताका मारूं ना कांय करूं ना हांवें खाली ताका कांय दिना सोडलें तितलेंच पूण हांवें कांय ताका लोटून घालूं ना मारूं ना कोट मारूं ना दवणो ना पेट्यांक सोडूं ना कांय करूं ना हांवें पूण हांवें कांय ताका दिवंक ना ह्या ग्रेस्त मनशान कितें केलें लाजार ताच्या मेजा लागीं येवन जाल्यार तो मागता आसतना ताणें कांयच दिवंक ना आनी ताणें चिंतलें हांवें कांय व्हडलें वायट करूंक ना आनी निमाणें जडतेच्या दिसा थंयसर तो मागता अब्राम बापा लाजराक धाडून म्हजी जीब भिजयशें उदकांत आपली बोटां तिमेटी म्हणजे एक तें उदक घेवन म्हज्या जिबेक सोडून तितली ताका अंगलाप तितली आशा कित्याक थंयसर तो उज्याच्या बगलेक तो आसा एक निदर्शन एक चित्रण तें पूण निमाण जडती जातना हर एकल्याची थाळो ह्या सरी ते उबारतलो हांवें कितें केलें वडलो हांवें तुमकां सांगलें सोम्या केदाळ तूं आयिल्लो हांवें कितें तुका करूं नातलें तूं सोमीम कळ्ळें तर म्हणजे ताचो अर्थ तितलोच तूं जेजूस तूं सोमीन तुका कळ्ळें जाल्यार तुका बंगाराच्या पाळण्या जाल्यार हांव दवरता आसलो पूण हें दुबळें भुरगें म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यार री हांवें तूं म्हूण चिंतिनासतना हांवें करूंक ना म्हणून सांगलें अर्थार तें म्हणटा तो तुका केदाळ आमी परको पळयलो केदाळ आमी बुकेलो पळयलो केदाळ ताणेल्लो पळयलो तेंच आयचे ह्या वचपांत ती आमकां तेंच आसा देव म्हळ्यार मोग जी कोण त्या मोगाक विरोध वेतात ती निमाणे जर ते रावंक अपेक्षिनात वा कश्टात वा भियेतात जो कोण सारक्या रितीन आसा बरें केलां तो निमाण्या पर्यंत ती धैर्यान उबो रावतलो देखून ह्या संवसारांत कितेंच संगतीनी जर तर आमी देवाची जावंक न्हय फावो जाली तर निमाणें आमकां तें भाग मेळचें ना देखून देवाच्या हजरेंत आमी रावत आसतना आमी पयले त्या गरजां पावत आसतना आमी एकामेकाक गरजां पावत आसतना आमी दुबळीं जावचीं ना कोणा की बरें चिंतल्यान बरें उलयल्यान बरें केल्ल्यान आमी दुबळीं जावचीं ना बगर आमी देवाच्या आशिर्वादान आनी गीज ग्रेस जातले आमी देवाच्या हजारपणांत आमच्या कुटुंबांनी देवाचें हजारपण आसतलें आमी बोगशिल्ल्यांत आमची खाळ जमना नितळ जाता देखून जायते फावटी आमी कुमसार जाता आमी कुमसार जाता आसतना आमकां एक लागीं बोगाप येता वाव कितलें बरें जालें न्ही गे कितलें बरें जालें आनी हांवें घडी एक म्हयन्याक एक फावटी म्हणी हांवें कुमसार जाय जेम त्या वेळार आमकां बोगता म्हाकाय बोगता तुमकां वचूना परत जावया म्हणून आनी आमी जाता अवकाश मेळटा आसतना पूण थोड्यांक वर्सां 2-3 गेल्यार खबर आसनात
2-3 वर्सां गेल्या खबर आसनात केदळा गेटी ओडल्या फेस्ताक खंयसर थोड्यांचे एक आसा थोड्यांनी मनशां आसा जाला खंय आत्तूर फेस्ताक गेल्ल्या वेळार हांगा जनवरी राखचें अरे जनवरी सुकोत जाल्यार वा इल्लो वेळ तो इल्लो सुतिशी जावन रातची चड जाल्यार तेय थोड्यांची लायन पाटीन वेचचें आसा मोगळ भावा आनी भयणी कुमसार कसलें काल कितें तें त्या वैयक्तीक मनशाक आनी देवाक मात तांचे मदली भेट ती तांचे मदलें संभाशण तें तांचे मदलें संभाशण पूण आमी जाता म्हूण सांगून लागीं सरचें बरें मोन दाखोवचें तें गरज जागे वा वेगी सकला देंवन तूं ताचें त्या दीस व्हडलें कुमसार जाल्लें जाके वचें त्या जाळा पर्यंत आनी कितले पडी जेजू पळयला कोण ना पूण बगोंक ना सो म्या सांगात जिये म्हणलें त्या दीस तो मोटवो म्हणल्या खातीर तो रुका सोडलो सांग पवित्र पुस्तक म्हणटा मोटवो खंयच्यान तो आसलो ताचे जाल्यार मोटवे कितले जाण आसले थंयसर त्या सभेन कितले जाण आसले कोण ना पूण कोणूच रुका सोडून ना जाके वाविने जाके मासलो ताचे थंय आसलें जेजूक पळोवची आशा म्हणजे जेजूक पळोवची आशा देखून तो मोटवो म्हळ्यार ताच्या पातका वरवीं तो मोटवो आसलो ताच्या या संवसार ग्रेस्तकाये वरवीं तो मोटवो आसलो ताका ते दोळ पर्यंत भोगूंक नातलें म्हाका जेजू पळयचें म्हणून मोटवो आसलो तो आनी रुका सोडचें म्हळ्यार ते एक स्ट्रगल एक कश्ट रुका सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें एक कश्ट काडले ताणें जेजू पळोवचे खातीर आनी थंयसर वचून जेजू म्हणटा लागीं सरलेंच वेगीच सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येयची ताचेर विचारून तूं बदलो जायगी समाज जायगी एक बरें कुमसा जाता कांय विचारूं ना ताणें जेजून विचारूं ना आज म्हाका तुज्या घरा ये जाय म्हणजे जेजू ताका पारखिता ताका ताची चिंता जाणा जाता ताका ताची आशा जाणा जाता आज एक आत्मो पातकाच्या कोणाक धांवन आज सर्गी राजा कुशीन एक पॉयंट करता देखून मोगळ बाबा भयणी अरे एक मनीस पाता रडता आसतना कुमसत आसतना कितें म्हणटा सर्गी चड संतोष जाता सर्गी दाबा जाता तो मोरान पावून सर्ग येता म्हणून त्या वेळार न्ही अरे एकलो मनीस कुमसार जाता आसतना आपल्या पाताक रडता आसतना सर्गी चड दाबा जाता कित्याक एक पातकी वंदवणे नासलो व्यक्ती आज बरेपणाच्या तो जिवन निमाणे सर्गी येता म्हणलो दाबाजो देखून देवदूत थंयसर गायनांनी संतोष संभ्रम दाबाजो आसा करतात कित्याक एक पातकी देखून जेजू म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक आय कम टू कॉल सिनर्स नॉट द रायचियस वन थंयसर नितीवंता खातीर न्ही नितीवंत कोण जावन असलो वडोल सांगणे फरीजीव तो म्हणटा हांवें बरें बरें केलां जेजू हांवें मस्त दान दिलां हांवें मस्त हें केलां पूण ह्या कोट्या मनशा बरी हांव नातुल्लो तोल्ल्याक आपोवंक जेजू येवंक ना पूण पातक्यांक आपोवंक आयलो देखून आयचें हें वासापी आमकां सांगता आमी क्रिस्त सांगता कशें आसा जाय आमी आम जिवितान तयार रावूं जाय बऱ्या संगतीन तयार रावूं जाय आमी आनी एकामेका ते ल्हान संगतीनी दर काणगोन चिंगामा व्हडले बरी व्हड गटमात आसामादान ते नेगारपण खोटी चिंताप मान आसताप कोर्ट पुलीस केस ह्या फाटल्यान नासोन नासोन मनीस आपलो अर्दो आवक देवान खंय आयशी दिल्यार 14th खाली वा 15th आवकूच उणो करून कान घेता कित्याक पिडेन पडटा टेन्शन जाता पळयतना राग येता क्रोध चडटा जळटा पळयतानाच जळोवंक सुरू जाता एक आसो तोंडार येनात कारण हें सगळें जिवितांत देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आमी देवाचें उतर घेवंक आमी सदांच आयती रावया एक उतार कितें म्हणटा 16वे वळींत 17वे वळींत कितें म्हणटा देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता 16वी वळ आनी देव ताचे थंय जियेता पळया मोग कोण देव आनी जो कोण मोग करता ताचे थंय देव जियेता आनी तो देवा सांगता जियेता देखून 17वी वळींत परत आमी आयकुया जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येत जर तर आमी आशेतांव आमी धैर्य आसा जाल्यार संपूर्ण आमी मोगांची येताम जालें देखून त्या आनी एका पिशाग्रेस्त मनीस कोण तो ग्रेस्त पिशाची ओपार आसा काल म्हणटा तो म्हजें सगळें ग्रेस्त काय आनी हांव व्हडलें कोठार बांदता कोठार म्हळ्यार पियोवचें कोठार न्ही व्हडलें हें कितें गोडोन पियोवचें कोठार न्ही गोडोन व्हडलें गोडोन बांदता तातूंत
म्हजी आली पोरणी ल्हान जाल्ली पुरा कोठारां मोन घालता आनी व्हड एक कर बांदता आनी तातूंत म्हजें सगळें कितें दिरवें आसा तातूंत भरता आनी निमाणे हांव वयर ताच्या वयर बसता आनी म्हणटा वाव ग्रेस्त मनशा नशीबवान मनशा आनी खा पी आनी गम्मत कर. आनी त्याच दिसा ताका एक स्वप्नांत एक तावळो आयकता ए पिशा आयच्या रातीन जर तुजो जीव तुजो वयलो कान व्हेलो तर तुजे थंय तावन कान व्हेलो तर हे सगळें पुंज जायल्लें कोणाचें जावं पावतलें ही सगळत जातली निमाणे घडये. देखून आमचें फाल्यां बोगशियां परवां बोगशियां फाल्यां गुमसा जाता परवां जाता ना केदाळ बोगता आमी जायचे केदाळ बोगता आमी तक्षण जायचें. ती वेळ घडी परत ती देवान आमच्या मतीन घालची ती परत आनी परत येना ती. आमी तवळूच गुण जायचंय खंयचे ताव न्हू आमच्या आत्मीक फातकांतान आमी कुमसारा मारिफात त्या दैवीक सक्ते मारिफात त्या कुरपे मारिफात आमी बरी जायचंय. आमची आत्मो आमी त्या पाताक म्हणल्यार त्या पिडे तावन धुवन नितळ करीत जाय. देखून सोमी आयलो हांव आयला पातक्यांक आपोवंक वा घेवून थांग न्हय. देखून आमी त्या सोमयाचे उतरांत परी सोलोवंक तसो आदार मागया. आमचें जिवीत सांस कळनासतना आमी मागोन आमच्या कुटुंबाचें मागणें प्रत्येक रितीन आमी कळनासतना म्हणून सर कुटुंब सांदे सांगाता मेळून आमी सांगात मेळ्ळ्या मारिफात कुटुंबां बाळटात. कुटुंबां सांगातशी येतात. कुटुंबाचो वेव्हार एक कमर्शियल जायना बगार तो वेव्हार न्ही बगार तो एक मिसांव जावन बदलता. आजकाल येन्स कुटुंबांत आमकां दिसों मेळटा कितें म्हळ्यार कितें जाल्यार वेव्हारा बरी जालां वेव्हारा बरी जालां असलें जायनाशें. आनी मिसाच्या नियाळांत थोडो आमी नियाळ करया ह्या विशयांत कुटुंबा विशयांत. हे द्वारी आमची कुटुंबां केदाळां बरी जातात आमची भलायकी सडटा. आमची कुटुंबां केदाळ बरी जातात आमची भलायकी सडटा आनी आमची आवक सडटा. आवक सडटा म्हळ्यार देव आमचे सांगता आसा आमच्या कुटुंबांत आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा. आमकां देवाचें उतर प्राप्त जालां तो आमचे सदांच आमचे थंय आसा. तर ती कृपा ह्या घडी आमी मागून घेवया आमी एक गीत. सर आमकां कळीत आसा तुजेर हांव फात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तू म्हजो इश्ट मोगासो एक चेन म्हाका पावसो. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. सुमीचर आमी पातयेनी दवरुया अखंड पातयेनी भावार्थ. कितें जाल्यार आमी सोमया तुजी वाट चुकोवन आमी वचना. कोणेय आमकां वायट वाटेक व्हेल्यार व्हरूंक प्रयत्न केल्यार व्हरूंक आमकां सांगल्यार हांव केदींच म्हजें जिवीत तुजें तावन हांव खणचो ना पयस करिसो ना. हांव तुजे सांगाची येता म्हजी पातयेनी हांव तुजेर दवरतां जेजू मोगाळा. आनी हांगासर ह्या गितांत बरें आसा कसलें मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयता. जायतो लोक कसले आसना खंय खंय गुपीत लिपोवन आसलो तो बरयतार हो बरयतार लोक धांवता. कोणें कितें सांगलें थंय गेल्यार सोमाता म्हणून. म्हणजे मनशां थंय असले तांणी राखून रावचें. मनशां केदाळां कश्ट येतात कदाळ निदाळ आसपन बगता केदाळां ताका थंयतान व्हरचें. हांवें उडोवल सांगलें मेरेर पडल्या बियां बरीं
उडयता सगळें उडयलें मोदेंत पडलें राप्प सुकणीं राखून आसात सुकणीं व्हरूंक तशें केदाळा मनीस चंचल जाता केदाळा घुस्पडटा केदाळा तो एक तराच्या कितें इम्बॅलन्स म्हणटा आमी सारके रितीन ताची जिवीत ना तसल्या संदर्भार येता हें सुकणें हिंसून खावन व्हरूंक देखून देवाचें उतर आमी थीर दवरया देखून ती कश्टांचें मोडां देवाचेर आमी विश्वास सोडूंक आमकां फावो जाय शिवाय आमची कश्टांचीं मोडां आमकां देवा तावन आमचो विश्वास उणो करच्या खातीर वा विश्वास दवरलो केणच्याक न्हय उणो करच्याक न्हय नाश करच्याक न्हय म्हाका देवा ती लागीं सरच्याक देखून आतां हे घडीभर आमी मावून रावया आनी सर आमच्यो विनवण्यो ह्या येवकरिस्ता थंय जेजू थंय आमी समर्पण दिवया आमकां समेस्तांक आपोवन दिलो तोच क्रिस्त आमकां समेस्तांक बऱ्या जिविताची चलोवंक आमकां फावो करून दी आमच्या हर एका चिनयेच्या कश्टा वेळार निरासपणा वेळार बेजाराय वेळार सोम्या तूं म्हजे थंय राव म्हाका तूं सांगात तुजो दी सर आमी देमी घालया सोम्या म्हाका तुजो सांगात तूं दी म्हजी हर एका जिविताची वाटो सुगम कर कोणा कसतात आनी बसून रावयेत पूण कोणा साध्य सकट देमी घालात आमी विशेष रितीन प्रार्थुया सोम्यात सांगता आमी आसा कोणा मनशा सांगता वा हेर मनशा भेटचे खातीर न्ही म्हाका जेजूक भेटचे खातीर आमी आयल्या वांगडा प्रमुख आमचो उद्देश जेजूक भेटचो जेजूच्या हजरपणांत रावचो जेजू तावन आमी गुण जावचो जेजू तावन आमी दैवीक सकत जोडचो ही घडी जावन आसा ती पवित्र घडी जेजू थंय आमकां आमी समर्पण दिवया सोम्या ह्या घडये जायती अछापां केल्या तुवें ह्या जाग्यार ह्या तळार जायते रितीच्या लोकांची जात कात मत नासतना तुवें हांगासर तुवें आपयलां जायतो लोक येता भेट करता बरेपण जोन घेता हांव ह्या बरेपणा खातीर मात्र न्ही सोम्या बगार तुका भेटोंक आयल्या वा आयलां आनी तुका खुशी वय तर म्हजे ते कश्ट दूख तूं काणगे म्हाका ताची तो सुटका दी जायते वर्सां ह्या म्हज्या कश्ट दुखीन हांव निराश जावन आसा बेजारायन आसा ह्या सक्तीतना म्हाका सुटका मेळचे खातीर हांव राखून आसा पळय ती 38 वर्सां 38 म्हळ्यार 38 वर्सां 38 वर्सां कश्टाच्या व्यक्तीक जेजू बरो करता 12 वर्सां जावन त्या रक्तस्राव स्त्रियेक जेजू बरो करता आनी सभारीचे कश्ट तुका निराशपणान आसलेल्या व्यक्तीक जेजू बरो करता आयची पिढा आज गुण केल्ली न्ही ती रक्तस्राव स्त्री जेजू लागीं पावलेंच ती म्हणटा जेजूक लागीं उलोवंक म्हाका जावचें ना मेळचो ना तो कित्याक इतलो लोक आसा पूण ताचें आंग वचून आहा पडल्या पुरो द फ्रिंज ऑफिस गार्मेंट म्हणटा फ्रिंज ऑफिस गार्मेंट म्हणजे ताच्या वस्त्राची ताच्या मस्तकाची एक ल्हान कूस एक मेळची जंय हांव आपडटा आनी हांव बरी जाता तिचो भावार्थ पळया तिचो जेजू हात आपडचे जेजू म्हणजे माथ्यार हात दवरून माग जंय वा कितें गरजेम ती आशा ना बघा ताचें मस्तकी तशें मस्तकी हांव आपडलें हांव बरी जाता आनी जेजू थंयच रावता आनी विचारता कोणें म्हाका आपडलें आज मोगाळ बाबा पयलीं आज इतलो व्हड संख्येन आमी जेजूक आपडूंक आमी आयल्या आमी इतलो व्हड संख्येन आमी हांगासर आयल्या जेजूक आपडूंक जेजूक पळोवंक जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या असो आमचो मुख्य ध्येय आनी उद्देश तो आज आमकां सगळ्यांक बरी करता ह्या घडी आमी मागया सगळे आमच्या जिविता पासून सोम्यान आमकां दिल्लें जिवीत आमी पिडेन कश्टोवचे खातीर न्ही बगार भलायकी बरी जावच्याक देवान आमचे थंय रचलो तो आत्मो तो सदांच देवाच्या हाती आसूंक पवित्र पुस्तक म्हणटा प्रामाणीक मनशाचो आत्मो देवाच्या हाती आसा देवाच्या हातान आसा प्रामाणीक मनशाचो आत्मो आनी तो देवान रचलो देवाक जाय तो आमी तो नितळ सांबाळूंक आसा आमी तो भलायकी बरी दवरूंक आसा देखून आमी कितें करीत जाय सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या ह्या घडी आमकां आमी समर्पण दिवया सोम्या म्हाका तुजो कणगे म्हजे थंय आसचें सर उणेपणां पयले स्वतेर म्हज्या कुडीच्या पिडेच्या की चड म्हज्या आत्मीक पिडा शिडा तूं गुण कर म्हजें मन म्हज्या भावाक भयणीक हांव चिंतन आसा जर तर मोगांत ना राग येता सोम्या आज तावन पणी म्हज्या कुटुंबांत हांव एक सांदूस जावंक म्हज्या सर कुटुंबादारां मदें सैर्य धैर्या मदें
da duskain sun sanchiyo maka fawo कर ह्या द्वारी मुझे मका बरें कर मका सौकसाय दी हांव धनसून गेला मका सौकसाय दी ह्या घडये मागया आमच्या हेर भावा बहिणी पासून कोण पिडेशिरें कश्ट जातात आमच्या मध्ये कोणी जायती जाणां आसूं बरो पाड दुख हार्टाचे लिव्हर किडनीचे मायग्रेन आणि हेर विविध नमुनेचे गांठीचे प्रत्येक रितीन पाठीच्या कणाचे सिरांचे रक्त संबंधी पिडा शिडा जायत्यो आसूं बरो ह्या घडये आमी समर्पण दिवया हे वगैरे जेजू थंय जायती जाणां आमकां गळीत आसली आनी आमच्या कुटुंबांत ह्या सैरी कोणी आस्पत्रे नासूं पुरो विविध नमुनेच्या पिडेक वळख जावन ह्या घडये आमी समर्पण दिवया सोमया म्हाका तुजो करून घे म्हज्या मागण्याक तुका आण दी इतले व्यक्ती जायते कडे पिडेन आसात परत मागया आमी जर आमच्या जाग्याचे वा वाट्याचे वा इतर कितें संबंध कितें अडकळ आसात देखून आज हांव असमाधानी जालां वा हेरां मुझे थंय असमाधानी जाल्यांत समाधानाची वाट दाखय सोमया कितें इल्लें सोडतोड करन हे सगळे कश्ट निवारूंक तूं फावो कर सोमया सोमया आज तुजे लागीं हांव मागतां तुजी कृपेन म्हाका बर दैवीक शक्तीन म्हाका बर आनी म्हाका तुजी कृपा दी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यां पासत तूं प्रायवंतां पासत पिडेशिरें नासच्या पासत अंतुळीन धरल्या पासत सोमया तांकां तुवें दिलां आज थोडो वेळ तांचे सांगाता करसूंच्याक म्हाका तांची पिडा शिडे वेळार हांव तांकां आदार जाता हांव तांकां कृपेन भरतां हांव ताका दुस्काय दितां तुवें दिली कृपा हांवची येता तांचे सांगाता वांटून घेता आनी तांकां थोडो संतोषपणी निमाणे घडी हांव दिवंक शकता म्हणलें निश्चय आमी घेवया आनी ते बरी जियोंक आमी प्रयत्न करया तांकां बरें खाण जेवण कितें वखदां दिवंक आसलें वेळार वखदां दिवची तांकां बरें करन थंयसर नितळ सुवात करची कांयच एक ताज्या भलायकेक अडखळ जावचें न्हय बगार बरें नितळ वातावरण थंयसर दवरचें तांकां बरी मस्तायकी हे निमाणे घडी तांकां खाल जाय पयशे नाकात भांगर नाका कितेंच नाका तांकां आस्त नाका बगार बरें उतर सांगातपण तांकां जाय मागीर आमचे युवा जाणां पासत ह्या संवसारी जायते रितीनी कश्टांचे युवा जाणां जात प्रत्येक रितीन आतां आजकाल ह्या माध्यमाद्वारे विविध नमुनेचे पाठ सुवाळ्यांक बली जाल्ले आसात युवा जाण मात न्हय भुरगीं आजकाल ल्हान ल्हान भुरगीं माध्यमाची गुलामां जाल्यांत माध्यम नाका जाल्ले पितुरां व्हिडिओज पळोवन आपणाची कूड मेळी केल्ली मस्त जाणां आसात ती मात न्हय युवा जोडी आसूं पुरो वा काजारी आसूं पुरो आपणाची जिवीतच वांकडे वाटेन मेळ्यापणांची येवची सोमया तुजी तुवें दिल्ली ती कूड जी हजारपण भोगची जाल्ली कूड पवित्र तेंप्ल जाल्ली कूड आमची मनसुगेन सांबाळूंक प्रत्येक आमच्या युवा जाणांनी बऱ्या शिकपाचें देण्या सोवय बरें काम करूंक बरो फुडार रुपीत करूंक तूं फावो कर ह्या घडये सांगून मागया आमी आमच्या नेण्ट्या भुरग्यां पासून बरें इस्कॉल शिकप जोडचें ह्या वेळार बरे रितीन इस्कॉलाक वचूंक शिकप जोडूंक वडिलांक हाल जावन शिवंक बऱ्या फुडार तांणी रुपीत करूंक तांकां आदार दी जर तुजे अट्ट हेरांक आनी वडिलांक बेस्टावून जालें ती मनस्थिती तांचे निवारून तांचे काडून उडय आनी बरें भुरगीं जावन कसो जेजू प्रायणांनी जन्मायन वाडलो तशें आमची भुरगीं वाडोवंक तूं आदार दी आमच्या कुटुंबांतले सर्व कितें आसले समस्ये ते निवारून बरी येवजण रुपीत करूंक फावो कर मुगल भावा आनी भयणी एक घडी भर आमकां आमचे थंय आसचे अवगुण कितें आमकां तक्षण राग येता जाल्यार आमच्या कपलाचेर आमकां जर हृदय संबंधी कितें समस्या आसता आमच्या हृदयार काळजाचेर आनी कितें किडनी कितें आमकां बावळे दोगो गांठी दोगो कितें आसा आमी उडास काडया वा आमकां साथ जाल्या ते आपडया एक घडी भर आमी येवगो जेजू थंय आमकां आमी समर्पण दिवया आनी आमकां जेजू थंय समर्पण दिता आसतना स्वामी आमकां आपडटा आमकां गूण करता आमकां बरी करता म्हणलो तो भरवोसो भावार्थ आमकां आसूं भयणी भावा तुज्या भावार्थान तुका बरी गेली जेजू म्हणटा त्याच भावार्थान आमकां जेजू ह्याच घडये आपण गूण करतलो सर्गीच्या बोमोगाळ बापा तुझे जेजूक या वेळार तुवें आमचे पासून धाडलाय
आमचे हर एकले जिवीत संरक्षण करचे खातीर आनी आमकां बरी करचे खातीर आनी तूं आमकां हर एक लागी सर्व फातकाची कोणांतल्यान आमकां नितळ करताय आनी सर्व दुस्मानाची शक्तींतल्यान आमकां सुटका दिताय ताची सर्व शक्त्यो मोड येताय बापा आणि सोमिया जेजू तुका आता आम्ही या घडी समर्पण दिता तुझे सक्तीन आमकां भर तुझे हजरपण आमचे थंय दाखय पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठय आनी आमचे थंय अशें सर अवगुण पयसकर मागता आसतना ह्या घडये आमचे दोसचे ते सर पिडा शिडा सर काळज संबंधी सर्व रितीचे किडनी संबंधी लिव्हर संबंधी सर रक्ताचे संबंधी आणि हेर कितें आमचे थंय दोसचे आसले कठीण शेळ ताप तवळ तवळ दोसचे आसले आणि धान दुखो पाटी दुखो गांठी दुखो हे सगळी आणि कितें पुरा आमच्या कुडींत आमकां आमची कूड मेळोवची आसली कूड दुखोवची आसली आनी आमची कूड आमकां अस्वस्थ करची आसली सर्व दिशी दुश्ट शक्तींतल्यान आमकां निवारून बरें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर आनी आमकां समेज सांग तुजे ताब्यान घे तुज्या मोगांत वाडोवंक आमकां आदार दी तुज्या मोगांत सदांच आमकां जैते वंत कर आता आमी Sacramenta Sostang naman koruya Purvila tyaru pabotla Novyoriti adarya Salvon vecha ıskıtvisvya Bavartace boltivya Zase bapa Tășeți puta Ullasani stutisa Podvi mai masăsna săsna Eka stălean hărsita Tuca dogancia spirita Sama sami navarta Amen प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सडवणीचो फळ दास आमचे ती आमी वगी सरकू तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येते राजवट चलयताय ससनाच्या ससना स्तुति तुझी गायता आमी तुर्बेन नादान भक्ति और बेन माना मोगाळ बापोय तू आमचो पाटय आदार तुजो विज्ञान वाराणी राखसो लाभोय सांगा तुजो सुम्या तुझ्या या मंदिरात सगळ्या वेगळोच्या गणितात स्तुती तुझी गायता आमी कुर्बेन नादान कुर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो सभे आसो जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो जायते पयसतान आमी हांगासर या
पूण थळार आमी हांगासर ह्या पवित्र येवकरीची बलिदानांत वांटेली जावचे पसोतू हांगासर आमी आसांव. देवान जायती बेसांवां आमच्या हर एकल्या जिवितांत वतल्यांत देखून आमी देवाक अर्गां दिवच्याक ह्या अर्गां बलिदान भेटयत आसतना सर्व आमची इरादे कितें आमच्या काळजां मनांत आसात ह्या बलिदाना वेळार आमी भेटून दिवया. आनी प्रत्येक रितीन सलोरेसाच्या मजतीन आमी कितें करता तें देवाक सदांच मानवा सारकें जावचें पसोतू देवाच्या मोगाक आमी सीमीत जावन जियोवचें पसोतू आनी तें मोग पयल्या ती वांटून घेवचें पसोतू आज कृपा आमी मागया. आज आमी वांचलां ती सुकोवन गेल्या बोकऱ्याची आनी भायर पडल्या नाण्याच्या विशीं आमी नियाळ करता वा वांचल आयकता आमी आनी तो प्रगट जाता. आज आमी एक तरान सुकोवन गेल्ल्या आज सोमी ते सोदून येता. आमच्या संगतींनी आमी मेतेर जावन आमचे जिवितांत जर तर थोडे पटी आमी देवस्पण सणून मागण्याक आमी उनो वेळ दिवन अशें विविध नमुने आसूं पुरो वा संवसार संगतींक लब्धून ह्या घडी आमी पश्चातापया आनी नितळ मनांनी भेटूनच्याक आमकांच आमी आयते करया आनी परत आमी पाताक वळखून परत सोम्याच्या त्या हिणांत आमी एकठांय जावचे पसोतो सांगाता मेळचे पसोतो मागया. सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सर पुत्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून तनांत विचारून वायट हातून बरें सोडून हांवें सैकी पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोत घेवन स्नान सावंक परी मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससना जिविताक पावो. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा ओसरी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवी बाबा पासून आमी तुका वाकणता सोमियांची जो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उच्चाक पोचलाय आमचे मागणे मानून ये विद्या पवित्र देवा बापाचे ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया.
बापा तुझ्या मोगाच्या उच्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळ्यांची सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षींची कष्ट मरण सोसून महिमेवून तू सांग पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवांत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची झडती करूंक तूं फुडें सरताय वा कितें म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय. आमकां सुमेस्तांक देवाचे निती सुदरे हुजीर झडतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंबियांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणतलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपलें लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतर हें देवाची खर. जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. हो उपकार म्हजी एकच आशा, रावोंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी मोजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकून भोगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्या. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. इतले हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळेवन राव. या
सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो Alleluia, 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 alleluia. येया मुझी सरशी सोमेस तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. आता सबार सुंकागार आणि पातकी जेजूची शिकून आयकूंक ताची सरशी वेताले. हे पळोवन फारीचे वंशास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे संगताचे ओंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां येवपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 आरान्यान सोडून सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसोना. तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंत प्रास पाश्चाताप बघून चिनी बदलतल्या एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारन ते मेळासर 17 येन सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडले नाणे म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन चिनी बदलतल्या एक पत्क्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एकलो व्यक्ती आसलो तो मॅकॅनिकाचें काम करतालो आनी अशें तो व्हेकलां म्हणजे बायकांनी परत रिपेरी करतालो. ताचो टूल बॉक्स सदांय ताचें सांगत आसतालो. घरा येतना घरा हाडचें, शॉपाक येता शॉपाक वेचें आनी तें सरी ताणें व्हरचो. कित्याक म्हळ्यार थोडे पडी वाटेर आसतना म्हणजे बायक पाड जालां वा हान पाड जाला म्हणटा आसतना ताका वचून शॉपाक वचून हाडूंक आंगडी वचून हाडूंक कसो जाता देखून ताचें सांगत आसता. तो वेताना 800 वर्सो अशें साबार वर्सां तावन तो मॅकॅनिकाचें काम करून आपलें घर चलयतालो. आनी एक दीस सांजेर ताका आपल्या घरांत तावन फोन आयलें. बायलेचें फोन आयलें, अळे तुका एक लॉटरी उठल्या आनी तातूंत तुका 100 करोड उठल्यात. आनी हो संतोशान टूल बॉक्स आन गेलो आनी भायर सरलो. आनी वेत आसतना तो ताका घरा वेत आसतना एक न्हंय मेळटा, एक सोंको आसा तें क्रॉस करून वच जाय, तें उतरून वच जाय. आनी चिंतलें खेदाळा पर्यंत म्हज्या जिवितांत हो एक टूल बॉक्स जडाय असो चुकल्लो म्हणना व्हरनातल्यार तेंय जायना.
पूण हांवें वरिजे पडटा म्हणून म्हणालो आनी आसतना हांवें कित्याक तो टूल बॉक्स घेवनसो आसतना कित्याक गरजा म्हाका 100 करोड म्हाका मेळटात हांव ग्रेस्त मनीस जाता देखून ताणें काडलो आनी न्हंयक कान उडयलो आनी तो घरा गेलो संतोशान घरा गेलो कित्याक आनी मुखार हें काम करची गरज ना हांवें आनी तो गेल्लो सो बायल लागीं विचारता खंय आहा ती टिकेट आनी ती म्हणटा आळे सायबा ती म्हाका कालच्या दिसा मेळ्ळली हांवें काडली आनी तुज्या टूल बॉक्सान दवरली कित्याक तूं टूल बॉक्स ओपन करतना पळयतलोय आनी संतोश पावतलोय आनी सांगतलोय देखून सांजे पर्यंत तुवें म्हाका फोन करनासलें पळोव न्हू तुवें आनी कितें पळोवना कोण ना म्हूण सांगू न्हू हांवें तुका सांगलें फोन कर सांगलें तुका लॉटरी उठलें ये म्हणून आनी तक्षण तो माथ्याक हात दवरून बसलो टेन्शन जालें ताका कित्याक इशिंतावन ताणें काम करचो वावर आसो टूल बॉक्स येना तिशिना 100 करोडांची लॉटरी येना आनी अशें म्हणून तो भोव बेजाराय पावलो खंतीस जालो देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आसलें कामा विशयांत के दिन तात्सार करचें न्ही कित्याक ताका तितलीं वर्सां जिवीत दिल्लें तें काम तो नेगारलो म्हणजे ताच्या जिवितांत ताणें तर तें मोगान आज पर्यंत काम केल्लें न्ही तें खाली कित्याक म्हणजे जिवीत वस जाय म्हणल्या खातीर पुरोण केल्लें देखून ताणें उडयलो ना तर दुसरो मनीस जाल्यार आपल्या दाळा तरी गरजे पडटा म्हूण दवरता आसलो तुजें कामाचो मोग करता जाल्यार देखून थोडे पोटी हे खाणी जावं पुरो जिवितांत जायती लिसांव आसात आमच्या जिवितांत जर तर आमी कितले सोबीत रितीन कुटुंब बांदून संतोशान समाधानेन बांदून हाडलें कुटुंब केदाळा तें पाड जाता केदाळा मनशान थंय 2 मनां जातात सोबीत रितीन बांदून हाडलें सर्व सांगाता एक कुटुंब जावन संतोश एक व्हडलें फेस्त येताना कितलो संभ्रम कुटुंबांत आसलो आजकाल कुटुंबांत कितलो संभ्रम उरला आदी एक घरांत एक कार्य जाता आसतना कुटुंबांत कितलो संभ्रमांत आमची सकळ सांगाता येवची लागशिल्ली कुटुंबाची पयले दिसाकी एक हप्त्या पयलीं येवन संभ्रम चलोवचो आज कुटुंबांत कितली सांगातपण उरलां ताणें टूल बॉक्स कान उडयलें बरी आमकां जावं पुरो विविध नमुन्याची आमकां देवान बरें रितीन उबारलां बरे रितीन उबारले खातीर आज वांटे फांटे जालां उबारल्यान जालां न्ही उबारल्यान मनशाचो स्वार्थ इल्लो सडला चड जाला की कळीत ना म्हाका पूण इल्लो सडला हें कारण जावन आज हें सगळें घडटा देखून आयची हांगासर आयची सुवार्थ आमकां म्हणटा सुकोवन गेल्लो बोकरो जर तर त्या हिंडांतलो 100रांतलो एक सुकोवन गेलो तरी 100रांतलो आमी जाल्यार म्हणूंक 99 उरल्यात न्ही 99 उरल्यात न्ही आनी एक सुकोवन गेल्यार कितें जाता म्हूण चिंतूंक आसा आमी पूण जेजू म्हणटा ते सुकोवन गेले एका फाटल्यान तो वेता पाश्चाताप पावनांतल्या नवा प्रास पाश्चाताप पावच्या एकाची ताका गरज आसा कित्याक वडलो हांवें सांगलें आराधनांत आमी केदाळा पाता केलां सांगून आमी वळखून घेता ताचे थंय सर्गी सोड संतोश जाता अशें हांगा जेजू म्हणटा ह्या उतरांत पाश्चातापाची गरज आसल्या एकाची म्हाका गरज पाश्चातापाची गरज नासल्या 99ची म्हाका गरज ना कित्याक ते तांचे चिटल्याक आसात मोगाळ भाव आनी भयणी हे आमच्या जिवितांत घड आमी केदाळ आमी समजून घेता केदाळ देवाच्या उतराची प्रेरण आमकां मेळटा आमी निसाकी आमी देवा सांगात जियोंक शकता म्हजे थंयसर इतल्यान म्हाका इल्लीशी मनजाती आनी प्रकृती चड सवय परचेस इल्लेशें न्ही मोवाचें पुरो काम करनासतना मोवाचें मुसात मस्तो म्हळ्यार गुडात थंय काम करनासतना म्हजे पारवे आसा सोडून आसले तितल्या पारव्या मदें एका पारव्याक दोया पारव्याक एक गीद धांवडून गेली सगळ्यांनी वचून धांवडून एकाडे धरणीक आपटिलो आनी बसून ताचो ताका व्हरता म्हण तसो तक्षण हांव थंय आसलो वचून आडायलें आनी तो म्हाका मेळ्ळो एक संतोश ही घडिल्ली न्ही पुरूश जाल्लें घडीत म्हणजे संतोश तितल्या पारव्या मदें एकी वचोन जो एकी विबाट जावन जो एकी हिंडांतलो वचोन जो ताचो एक असोय मोग आसा जाय म्हणजे आमच्या कुटुंबाच्या तर सांद्या मदें आमकां संबंदा मदें कुटुंबाच्या एकवटा मदें तर आमकां कितलो मोग आसा न्हू जो कितलो मोग आसूंक जाय कितल्या मोगान आमी रावूंक जाय कितल्या मैपासून आमी आमचें कुटुंब बांदून हाडी जाय आजकाल भुरग्यांनी आवय बापूय कसो पळयनातली परिस्थिती आसा जायत्यो संगत्यो नियाळाक मेळटात जायत्यो संगत्यो कित्याक म्हळ्यार आजकाल आवय बापूय इल्लीशी वजी घेता जातात म्हळ्यार भुरग्यांक बरें शिकाप दिलां बऱ्या पावंडा पावल्या वेळार ही थंयसर थोडे पटीन त्या घराक सूट जायना जावं पुरो वा त्या संगतीक समाव वचना जावं पुरो तें पयस दवरचें हें जायतें घडटा देखून आमच्या कुटुंबांनी असलो तत्वार येना जावं आमच्या कुटुंबांनी असलें
कितें असो काळोख विस्तारना जावं बगार आमी सदांच देवाक मोगाची देखून देवाक सर्व आमी मोगाची आनी आमी केदाळा पर्यंत एक हिंट जावन एकवटीत रावता एकवटीत आसा एक आमचे थंय स्ट्रेंथ आमचे थंय एकवट आसा सांगातपण आसा बोळ आसा दुसऱ्यान देव आमचो मोग करतलो देव आमकां दिल्ली तर देणी समर्पक रितीन आमकां गोडसुंगी आमकां आदार दितलो आनी ताचे वर्तें जावन देव आमकां बऱ्या अवकाशें देणें प्राप्त करतलो बरी भलायकी आमकां दितलो देखून आमी ह्या बलिदानांत आमकांच आमी समर्पण दिवया देवाची कृपा निरंतर मागया आनी प्रत्येक रितीन देवाचें उतर आमकां एकवटीत दवरूंक आमकां आज प्रत्येक रितीन आपोवणें आसा देखून जेजूक त्या तंबत सांगता चुकोवन गेल्ल्याची कितली गरज आसली गी वा ते सांगता आसात आनी आका आनीक चड हांवें लागीं सर जंय चड हांवें सोदना करी जंय आनी चड रितीन ताका हांवें गमान दिवन म्हजे हिंडा फाटी आडी जंय जेजू वेतागी तशें जेजू आज तुका आनी म्हाका जर तर आमकां मोडुली मोना आसात आनी सारकी करच्यांत जेजू आमचे सांगता वावुरता तर आमी जेजू सांगता वावरून आमचे कुटुंबा जिवीत आनी आमचे जिवीत समर्पक रितीन करया नंतर मोगाळ भावा आनी भयणी माने आमच्या कुटुंबांत मागणें उणें जावन आमच्या कुटुंबांत एकवट उणो जावन आमची कुटुंबां आसलीं आनीक ल्हान जावन आमी त्या व्यक्तीन टूल बॉक्स म्हणजे जेजू कसो पयस कान उडयले बरें आमी जातले हांव आमेन. आमच्या बापा हे तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मीकान भितर आमकां मेळच्या जिवी आत्म्याक आमच्या बापा हे तुका ओपून दिता हातान तुझ्या जीवन सोम्याचे जीवन मोर्तेशी सोवे अमृत दिले आचे जीवतो सोम्याचे ते जीवन मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती एकवटाचे उडोवाय उडा सारता जीवन सोम्याचे आता जीवतो सोम्याचे ते जीवन मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती एकवटाचे आमच्या बापा हे तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मीकान हे भितर आमकां मेळच्या जिवी आत्म्याक आमच्या. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सर्व पवित्र देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ही ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षींच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सडवणे पासोतू आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्विधरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिनवासूं फावो. ओ कैदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो. बागेवन तो लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोनू आणि आपले रगत वारवनू तुझी विचित्र पदवी दाखयली. ये परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आणि अशें आमच्या असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझें बळ संपूर्ण येन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रित्युमेर निरंतरी संतोषान तुची स्तुती गायता. So service both सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे सर्विस कोराची नावी येता ताका जय जय उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे. बापा करोस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या आदारून हिंदेने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस्त मरण सुसुंगवीच्या आदी ताने वुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो हो तो आपल्या शिसांक दिलो. आनी म्हळे तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासो तो समर्पोवची. तेच परीचे वन जातास ताने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो हो ती आपल्या शिसान दिली. आनी म्हळे तुम्ही सोमेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही मोच्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे बोक्साने मेळचे तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते वारवतले. हे मोच्या वगडा साकरात. भावट सोगुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोवनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवोंडारा आमची सडवोण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स आमी तुका समर्पण दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रेचमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बाप्पा जराल्ड आमच्या गोवळी बाबा सगळ्या या साकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपण असो बरोबर असो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. एके भर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या सौगडास घडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेसा तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवं फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिसोपती भगवंत धर्मदता संत आंतोन लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर सत्साच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवे दर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदरच्या आज्ञा मनान दवरून सोम्यान आमकां शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणून आतां आमी सगळींच्या बापा उलो मारुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवर. सर्वेस परासर वायटांतले कश्ट आनवरांतले पिडेशिरेंतले तूं आमकां निवर. दया करून हे जिवितां सवस्त काही आमकां दे सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्त येने बरोवशान अतिरिक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सपातकांतले सुटय आनी सर आकारांतले वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म थांबळय. तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण पवित्र सभेच्या बावार्थचे दीस घालांचे कशे बरमणे तिका शांती आनी एकोडान सांबाळ तुजी येतें राज वोट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. पळयात होस्तो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लबली आमी प्रती एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितांतलो काळोख निवृत्त दैवे सत्तेन वाक जेसू तुये मोचे काळसा प्रकाश वाक जिवितांतो काळोख निवृत्त दैवे
सक्तेन वाक जीवन ते सर्गीचे वंदे घटाय दिवचे मोठे हे पाप मोजे वाळसां तुका सेवचे जेसू तू लोक जेसू उम्यारू पार काळजाक राव जेसू जेसू तुये मोचे काळजाक प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवळय दैवी सक्तेन वाक प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं बघेवून तू लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर दबल्यांचे आनी अनित भक्तिल्यांचे हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून तो कश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सरपदवे दर देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसनियत क्रिश्चांतीन मोगान तुमकां धाडटा आयच्या दिसाच्या आराधन नोवेन आणि मिसाच्या बलिदान सलोन वेल्ले मनादीक बाप पौल सेबेस्टियन फिरगस विगार मंजोटी फिरगस तांकां हांव विगार बापाचे नांवे आनी तुमचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मेसावाक बरें मागता तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतलेल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं मंदिल्यांची वातीचेर आशिर्वाद मागीर वाती वांटप आसतलें सर्गींचे भोव उदार बापा प्रत्येक रितीन उदारपणाच्या देण्यान तुवें आमकां भरल्याक तुका आमी अर्घां दिता सालोरेसाच्या बसिलिकांत हांगासर ह्या जेवणा बाबतीन आनी मिसाक मुर्दोम दिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या वातीच्या उजवाडान तांचें घर उज वाडोवन दी तांची काळजां मना अंधकारांतल्यान पयस सरून दी आनी तुज्या उजवाडान भरून दी म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आता प्रधान याजका लागीं वाती वांटोवंक हांव विनंती करता आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ब्रियान लोबो मुंबय ब्रियान लोबो मुंबय फ्लाविया रॉड्रिगस निड्डोडी फ्लाविया रॉड्रिगस निड्डोडी मेल्विन ग्रेसी डिसोजा नकरे मेल्विन ग्रेसी डिसोजा नकरे वीरल कॅस्टेलिनो मियार वीरल कॅस्टेलिनो मियार कॅरोल अँड भागेश कॅनडा कॅरोल अँड भागेश कॅनडा संदीप पिंटो अँड डॅफ्नी डिकोस्टा कुंटलपाडी ये संदीप अँड डॅफ्नी कुंटलपाडी ये जॉर्ज कार्डोजा पंजोटो जॉर्ज कार्डोजा पंजोटो आयची फिरजेंत मायरन लॅरी डिसोजा बोरिवेली मुंबई मायरन लॅरी डिसोजा बोरिवेली मुंबई आयचे मुर्तोमो स्टीफन जेनेवी डिसोजा उडुपी स्टीफन जेनेवी डिसोजा उडुपी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 156 नूरा आई Saloresto mogaso, și pai morto Jesuso, patron doblea
धाकट्यांचो शर्यती आमचो सालोरीस मुखार सालोरीस तयार दी तुझी मजत आमकां हर एका दिसा सालोरीस मुखार सालोरीस तयार दी तुझी मजत आमकां हर एका दिसा Saloresac magne, एसई तवंत मारतेरा सालोरेसा तरना प्रायरेस बवरता खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कलते मागणे वर्तपातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवर्त तेर बरवसो देवासोनी आमच्या आपल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय पडजळ अशें कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांताय कलतेपण आमी दाखय कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्ट अणवरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पाव कर अनभवर्त्यांक आनी भवार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड मेळ कर आनी देवाची वळख तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन सालोरेचा मुखांतर आमकां फावो जाल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्गां दिवया साबार जाणां आपल्या घरांत आनी कुटुंबांत लाभल्या बऱ्यापणाक अर्गां दितात पैण बरें जाल्ल्याक डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक बरें काम लाभल्याक बरो जागो फावो जाल्ल्याक जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक फ्लॅट काण घेवंक फावो जाल्ल्याक बरी सैरीक मेळ्ळ्याक ओडी एका विघ्नांतले देवान राखल्ल्याक आयर्लंड वचूंक फावो जाल्ल्याक कंपन्सेशन अमावंट पाटी लाभल्ल्याक इंटरव्यू पास जाल्ल्याक काजाराचे कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक पेन्शन डॉक्युमेंट क्लियर जाल्ल्याक अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका जय जय तुका सुम्या जेजू जय तुका वाकणे तुका सुम्या जेजू वाकणे तुका वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 160 जाणांक बरी भलायकी लाभोंक 30 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 50 आनी 3 कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक 33 कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 8 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 40 जाणांचो हातापायांच्यो आनी गांठीच्यो दुखी गूण जावंक 6 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 2 बावळ्यांचे दूख 7 जाणांची पाटीची दूख 12 जाणांचे पेंगटाची दूख गूण जावंक 60 आनी 2 जाणांक बरें काम फावो जावंक 17 जाणांचे काम परमनंट जावंक 20 जाणांक विजा मेळोवंक 15 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 60 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक 16 जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक सालोरेचा मुखांतर गावून आमी मागया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 भायर पडले चोरी जाल्ले भांगार फाटी मेळोवंक 10 जाणांक बिझनेस बरें जावंक 30 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 10 जाणांचे पैण बरें जावंक 13 जाणांचे अर्थीक परिस्थितींत सुद्राप जावंक तेगांच्या पांयांतले किळे आनी आंगार पडलेली कातीची पिडा गूण जावंक आनी समकळ नापयस जावंक 5 जाणांचे मायग्रेन गूण जावंक 11 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक तेगांची मानसीक पिडा गूण जावंक 6 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक 5 जाणांची उसमोड 2 गोमटी दूख तेगांचे थायरॉयडाचे समस्या गूण जावंक पोट दुख येतावन मूलव्याधी पयलीस तावन गूण जावंक 15 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 5 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक तेगांची लिव्हराची पिडा
आनी समस्या गुण जावंक 14 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल येवंक आमी गावन मागया. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. 7 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, तेगाची अलर्जी गुण जावंक, 6 जाणांची सर्जरी बऱ्यान जावंक, 5 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 7 जाणांच्या दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक, 12 जाणांच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक, 16 जाणांक आमल पियोवणांत सुटका मेळोवंक, 13 जाणांक कामांत प्रमोशन लाभोवंक, एकल्याच्या पासपोर्ट पाटी मेळोवंक, 14 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 13 जाणांचे जागे बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, 15 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 11 जाणांक एकसूरपणांत पयस वचोवंक, 9 जाणांच्या काजारी जिवितांत एकवट लाभोवंक, 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, जैलांत आसूं एकलो निरपराधी म्हणून सुटका मेळोवंक आमी सांगाता गावून मागया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. प्रत्येक तेसावान दवरून मागोवंक आमकां विनंती केल्या. एकल्याचे विजा इंटरव्यू पास जावंक, एका भयणीचे चेस्टर आसले फोळून ना पयस जावंक, गोरवाच्या आंगार आसल्यो किड्यो गुण जावंक, गोट्यांत असल्यो किरंट ना पयस जावंक, तेगांक पांयाक बोळ मेळोवंक आनी सलच्या बरी जावंक, टकयलेले पयशे पाटी लाभोवंक, स्टेफी म्हणल्यार भयणीचे कॅन्सर गुण जावंक, एकल्यान एंग्जायटी डिप्रेशनान आनी लोनलिनेसांतून पयस येवंक, ओलिवर म्हणल्यार चेरक्याक बेगीनच काम मेळोवंक, फेड्रीक गोन्साल्विसाक पांयदुखेतावन बेगीनच गुण जावंक. प्रत्येक रितीन आमची तेसावां सालोरेसा मुखांतर सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आयच्या दिसा साबार कश्टांत कुटुंबाच्या समस्यांनी, आमच्या भलायकेच्या समस्यांनी आमी हांगा आयसर आयल्या तर सालोरेसा मुखांतर आमकां ही सोम्याची सडवण मेळोवन दी, आमच्या दुखीक बुजावण मेळोवन दी, आमची दूख गुण जावन दी, आमच्या कुटुंबांत आसल्यांक, आमच्या घरांत आसल्या हर एकल्या पिडेस्तांक आनी आमच्या सर्व कश्ट बेजारायक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸು, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
Let us surrender all our pains and troubles. Let's surrender all our family problems, our personal problems to Him. Let's surrender all our sickness and pain to Him. Let's surrender all our trials and tribulations in His loving hands. The Lord will heal us. Let's surrender all our family problems, especially maybe the problem between the husband and wife, maybe the problem with the children for their future. Let's surrender Him. Let's surrender it in the loving hands of God and pray. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. शकी बावर्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांची जिवन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगोळचे भाग आमकां सोमेसांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची दुपत खांब बगोस आनी आमकां प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर सयत वर्ष तुवें केलें. आमच्या अवगुण्याचे केंडा आमी पालवाशें कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वें. आता याजक विशेष रितीन पिडेस्ताचेर मागणे करतात. आमच्या कुटुंबांत आसल्या, आमच्या समाजांत आसल्या, आमच्या घरांत आसल्या हर एका पिडेस्तांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आस्पेत्रेंत असल्या आनी मरणाच्या तडीर असल्या हर एका पिडेस्ताचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी आनी सालोरेंसाच्या मजतीन ती बेगीनच गूण जावन दीत म्हूण मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदर. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आणि मुझे भोग तुझे सरशीन पावून दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर्व पदवीदार आणि सासन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कस्ट्रोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तू दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सालोरेसच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बजिलिकांत तुझ्या दैवीक सहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें. म्हणली तादुसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देगी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंतां जावची येवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाड व्हरूं. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आता याजक पवित्र उदकाची शिंपडणी करतले. ह्या वेळार आमी भक्तीपणी मागया आमचे सर्व पिडा शिडा, आमचे सर्व कश्ट बेजाराय आकांत तावन आमी पयस सरूंक आनी आमच्या पातका तावन आमी नितळ जावंक आमची काळजां आनी मनां आनी आमच्या अंतस्करणां सोमी नितळ करून दी म्हूण भोवनपणी आमी मागया आनी भक्तीपणी हातूंत भाग घेवया. पांचसंको 91.
मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मोजे नितळ कर चिंता मोजे निर्मळ कर मौन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मोन मोजे नितळ कर चिंता मोजे निर्मळ कर काळीस मुझे घालते कर जीवित मुझे मोळे कर काळीस मोजे घालते कर जीवित मोजे मोळे कर काळीस मुझे घालते कर जीवित मुझे मोळे कर काळीस मोजे घालते कर जीवित मुझे मोळे कर मोजे तेजिये पवित्र आत्म्या मोजे तेजिये पवित्र आत्म्या सदा काळची देवाच्या आत्म्या सदा काळची देवाच्या आत्म्या मोजे तेजिये मुझे तेजिये मोजे तेजिये मुझे तेजिये हातांक मुझ्या बोळ दी कामांक मुझ्या फोळ दी हातांक मोजा बोलती कामाक मोजा बोलती पायांक मुझ्या सांबाळवर जिनी मोजी सुपळ कर पायांक मोजा सांभाळून जिनी मोजी सुपळ कर पायांक मुझ्या सांबाळवर जिनी मोजी सुपळ कर पायांक मुझ्या सांबाळवर जिनी मोजी सुपळ कर मोजे तेजिये पवित्र आत्म्या मोजे तेजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिये मुझे तेजिये मोजे तेजिये मोजे तेजिये पवाड पुरुषा लॉरेन्स रे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ प्रतिरूपवे ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಧವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Mogal puta sove Amquar mori ashipoti amcar Jesuच्या पोपोळी काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद Bagi bontlo resa. आम्हा बसत विनंती कर बघे आमचे सचे कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दिसनातले बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन